Roslyn, mommy not coming? No, sister, ती चेन्नई Okay. Yeah. आईचं लॉबी आले. Okay, go ahead, score. बापाचे, पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. बाप सध्याच्या बापा, पिता आणि पवित्र आत्म्या. हा तुका दिन वाजता आठ गाणीचा घरात असतात. कुशाची या बाबळीना बसतात. हा तुका दिन वाजता आठ गाणीचा आणि मोहिमा. बाबा तुवें आमकां ह्या वेळार विस्कून काडल्या तुजें उतर आयकप. सोसमोक आनी तें सदांच आमच्या जिवितान पाळ. तुजें उतर म्हणटा तो मनीस उतर आपलें सांबाळटा आनी पाळटा तेज्या बरोबर सदांच आसता. देखून बापाचे आमी आयज आयकतले सिस्टरचे कोणांतल्यान उतर तूं वयतलो पयतो आसलें. ती सिस्टर उलोवची ना पूण तुजे तोंडांतल्यान उलयतली तें तूं वयतलो पयतो आसलें. तेज्या पासत आदीक फुडें तुका वार घालता दिन वाजता. सगळीं भाव भयणां कांय जाणां आयल्यान आनी येवपाचे आहात आनी जी पळय आयज येवपाक तुज्या देवता ते राडाक दिसता तूं पळयता आसतना तांकां तूं हांगा हाड आनी तें उतर जें पळय तूं सांगता आनी तूं शिकयतलोय तें तांकां समजूंक आनी वेव्हारान घालूंक तूंच तांकां तुजो आदार दी. हें उतर जावन आसाय म्हणून जिवीत हें सासणीक जिवीत हें उतर वती आमकां सोजमणी दिवंक तूं आमकां शिकय. तें आमी शिकल्या उपरांत दुसऱ्याकूय तें आमी सांगोवप आनी तें चलोवप आमकां तुजो आदार दी. हें मागणें कोत्ता हांव जेजूच्या नांवीं बापा. आमेन. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. Recap कोण आहा बाय कोण ना न्ही? ना, praise God. हां सिस्टर. हां सिस्टर या वजलीना दिला. Oh, praise God. All right, go ahead. Thank you, Jesus. Testimony किती हाय? पहिली testimony किती आसल्याच या. Okay. प्रेज जीसस सिस्टर म्हणजे हा. Praise Jesus. Okay, हां, सांग सांग बाबा. brother. प्रेज जीसस बापा पिता आनी पवित्र आत्म्या आज गाणीचा दिन वाजता. पयले सुवातेर तुवें म्हाका आयज चिंतो दवरल्या पासत आनी आमकां सगळ्यांक आमच्या घराब्या कुटुंबाक तुवें राखलें आनी सांबाळलें. बापा हांव तुका आज गाणीचा दिन वाजता. आयच्या दिसा पासत बाबा काल आमी हांव आनी म्हाजो सासूबाय हांव ताका घेवन ते सायडीन वचपाक गेल्लो आनीक बरें पयस भगवानान मॅसेज घातली. सो थिंगा एक म्हणजे रिट्रीट पावता म्हणजे जाता फाल्यां तो वॉट दितलो म्हणून. सो ताणें पयर घातली काल तेन्ना दिलें आनी ताणें लागून पॅन्ट ते सायडीन पावलो. कित्याक म्हाका सारकें खबर ना सारको पॅन्ट इगोर्जेन पावलो. थिंगा इगोर्जेन तें म्हणटा काम जालें. देवान पळयता आसतना तें पावयलो. देवाचें काम तें आनीक तें जालें. मागीर येता आसतना मागीर थिंगा वचोन ते वाटेर मेवली म्हाका खंय ती तें केलें सगळें बरे भाशेन आमी येयले थिंगासर. येता आसतना आमी राती 10 साडे 10 सुमार पावले. पूण येता आसतना वाटेक आमच्या ब्रीज आहा मारगांव ते ब्रिजे वयल्यान आमी टर्न जावन येताले. पूण येता आसतना टाकून अशें करून लेफ्टान टर्न घेता तेन्ना तो सारको बसोंक ना फाटल्यान बॅलन्स मातशें चुकलें आनी आमी दोगांय पडले. सो पडले म्हळ्यार कांयच जावंक ना बँड जाली आनी देवान आमकां आटल्या रस्त्यार सांबाळ्ळें आनी राखलें. वयता आसल्यार दिनवार आनी भुरग्यांकूय दिनवार. सदांच आमच्या सुवाताक आसा आनी तो देवाक आर्गां दिता. पयले सुवातेर ज्या सासूबायचे बारी हांव पितालो त्या सासूबायक आयज हांव घेवन तेज्या उतराक हांव भोंवता. कित्याक तुका आर्गां आनी दिनवार तें म्हाका मेळ्ळां तें तेका दिवपाक व्हरपाक हांव तो दीस कोत्ता. म्हाजी परगोटणी पूण न्हू तुजी परगोटणी करूंक हांव आयज भोंवता जेजू. तेजे पासून हांव तुका दिनवार पड देरे पासत पड देंग तूं आयज पासून दीस आहाय. आयजूय म्हाका तें एक वर तुका आर्गां दिवपाक आनी महिमा दिवपाक आयच्या दिसाक आतां 5:30 ते 11 म्हळ्यार ती उजल्लाय म्हणून आनी ती तुजी उजवण जाली. तेजे पासत हांव देवाक आर्गां आनी दिनवार ह्यो म्हाज्यो लागरी आनी मिरान स्वता देवान आयज जेवण दिलां तेजे पासत देवाक आर्गां आनी महिमा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड.
प्रेज गॉड Praise God. Jesu Kargan. जेजू कारगा आणि तुकोच्यान आमी जायते शिकपाचे सुकोर तुका होरे तू देवान विंचून काडलोलो सोल्दाद कळ्ळे आणि देवान तुका जायते तुझे भितर घाला आणि देवान तुका शिपाय केला आपणांगेलो उतर मुखार व्हरपाक आणि तू कसो फाटी रावना कितेंच केल्या तू फाटल्यान रावना कळ्ळें तो मुखार वचून सगली वाट तुका क्लियर कोत्ता लायक Isaiah 45:2-3 सगले ते लोकणां हें आहाय ते मोडटा आनी तुगे वाट क्लियर जाता पूण तूं सगले ते आंज बोडव्यांक घेवन ते देवागे उतर दुसऱ्या दिता कितलें पयस आसूं प्रेज गॉड थँक यू जीसस एंड लायक जॉन 15:16 तुका तुवें म्हाका विंचून काडलो ना हांवें तुका विंचून काडला बरी फोड दिवपाक आनी ती तूं दिसा दिसपट्टी बरे मोनान बरी काळजान देवा ती फोड दिता प्रेज गॉड आर्गान जेजू Argan Jesu. वाव Mm. जीसस Jesus. आनी कोण आहा जीसस प्रेज गॉड हॅलो सिस्टर मैं मामीगे सांगता ओय सांग सांग प्रेज गॉड सिस्टर तू ते का उलयत्री आनी काल गेलते वेनिसडे सेशन अटेंड कोल म्हटरी ते दुसरे दीस रिपोर्ट येयलो दोड्यांचो सो रिपोर्ट बरो येयलो म्हण सांगिला GMC आनी मागीर ती आतां ट्युजडे हाडूंक गेलो ते दोना डॉक्टरान सांगिना हिंग हे एक पाटी रिपोर्ट सामके येयनाय सो आनी हिंग तेका ओकोद ना ते दुयेंसाचे दोड्या जाल तें सो तेमी रिफर केलें चेन्नई आतां ती चेन्नई गेले आनी काल 2 o'clock इस कितें रिपोर्ट येयला 2 or 3 o'clock कितें आनी रोखडी 5 o'clock म्हळ्यार ती एअरपोर्टार 5:30 कितें आनी 7 o'clock फ्लायट दोन गेली मामा आनी दाडा आनी आतां 1st of May ती बेकरी चलयताय न्हू पेडणे सो ती आतां पेडणे वचपाची 1st of May सो दाडा वारी जाला मिनींग आम कितको आहा थंयतली तूं आहलो जाल्यार मातशें बऱ्या पडटा आहलोलें हांवें म्हळें कांय जावपाना तुम तेज्या पयलीं घार पावल म्हळें ओय Praise God. यो हा म्हण सांगिल्लें आनी तुगे रिपोर्ट बरो येयला तुका कांय जायना म्हण सांगिल्लें प्रेज जीसस Praise Jesus. सो हांव हॉस्लिनागे मम्मीको उलयलें त्या दिसाक एंड शी अटेंडेड द सेशन ते सेशन ते दीस पवित्र आत्म्यान केलो ते सेशनाक ती अटेंड जाल्या तेज्या पयलीं हांव तिका उलयलां पूण ती कितें म्हणटा म्हाका वाचूंक कोटा सिस्टर पूण आतां दिसती पडना न्ही दोड्यांनी सो हांवें म्हणलें बायबल हाड तो दिसती पडना मुगो तुका बायबल हाड म्हणलें सो शी ब्रॉट द बायबल आनी हांव स्क्रिप्चर सांगत ते आपण वाचले सो हांव ओगी रावलें हांवें कांय म्हणना काबार जालो तशें म्हणलें हांवें म्हणलें एंड शी इज टॉकिंग अबाउट यू नो आपणा बावडता आहा आनी तुका देवान ती लूत लायली मातयेंत आनी दोड्यां लाय हांवें सांगलें तुगे लूत काड आनी तुगे दोड्यां लाय आनी सांग जेजू तुवें थिंग काडलो ते भाशेन आपण तुगे रोगोत लायत म्हण मुगे दोड्यांक सो मागीर ती ह्या सेशनाक जॉयन जाली बट जस्ट सी हाव गॉड कॉल्स पीपल यू नो हांवें म्हणलें देवान विंचून काडलें जाल्यार म्हणलें तुका एक कोण आपणा एट्रॅक्ट करपाक तुका एटेन्शन दिवपा तें आपणागे एटेन्शन घेवपाक सो तुका भिवपाक गरज ना देव म्हणलें विंचून बेश्टो काडना देव जाण म्हणलें तुजे भितर कितें आहा तें सो विंचून काडना म्हणलें बेश्टोय सो शी इज मायटी एंड आतां हे दिसान कॉल करपा गेला लागलो ना फोन सो प्रेज गॉड ती येतली is very much you know ती म्हाका जायत पाट सांगता म्हणजे आपणा दिश्टी पडा मोठे अकाउंट्स बी बरोवपा दिश्टी पडा बट बायबल वाचून आपणा दिश्टी पडा वय सारको वाचीन क्लियरली वय प्रेज गॉड गॉड इज गुड God is good. प्रेज जीसस Praise Jesus. आनी कोण आहा हॅलो प्रेज जीसस ऑलराइट चल मुखार या चल बाय वचली प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस येसू तुवें आमकां गेल्या आख्ख्या सुमान भोर राखलें आनी सांबाळलें देखून तुका आमी आर्गां दिता गेल्या बुधवारा भोइन मारियान आमकां देवाच्या उतराची मोडणी करून दिली
आमच्या नियाळाचो विशय जावन आसलो. होय बापा, तुझे उतर पोरगोटूंक हांव तयार आसा. देवान आमकां आपणांगे काम करपाक ह्या संवसारांत रचलें. उत्पत्ती 1:26 आमकां सांगता की देवान आपल्या सारक्याचो मनशा रचलो. देवा सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. ही वळ आमकां उगडास करता की आमगे भुरगीं जाल मुटरी आम कोणा भाशेन दिसत काय म्हूण विचारता एकमेका कडेन. पूण देवान आमकां सांगिलां आपणा सारको रचलो म्हूण. देवान आमकां आपल्या सारकी रचून आमकां आपल्या रचनेचेर अधिकार दिला, फ्रीडम दिला कितको अनुसार करपा तें. मागीर आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो. उत्पत्ती 6:5-7 ह्या वडीची सोजमणी हे भाशेन. देवान रचलेली रचना ते दूख दिवपा लागली देखून देवान चिंतलें नोआ मुखार काडून आख्खे मनशाकूड नश्ट केलें. पूण उपरांत देवान चिंतलें आपल्या पुताक धाडून आनी तें आमकां आयजया 6:8-13 ह्या वडी मेळटा. देखून देवान आपलें काम करपा आपल्या एकल्या पुताक सॅक्रिफायस केलो आनी पुतान होय म्हटलें आपूण वयता म्हूण. आम सदां देवाचें काम करपा फुडें आसोंक जाय. उपरांत हेब्रूज 10:5-7 आमकां अशें सांगता. ह्या पासत संवसारांत भितर सरतना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. होम आनी पातकां पासत बोल्यो तुका मानोंक ना. जेजू ह्या संवसारांत येवपाक एक कूड जाय आसली. जे परी देवान मारयेक रचली तेच भाशेन आपल्या पुताक एक कूड तयार केली. जॉन 1:1 आमकां अशी सोजमणी दिता. जेजू पयलो ओरंबाक देवा सोवें आसलो. सो सगल्यो वस्तू देवान रचून हाडल्या त्यो ताचे विणी. जॉन 15:7 आमकां सांगता की तुमी म्हजे सोवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवें रिगून रावशीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. जेन्ना आमी देवाक रिगून रावता आनी ताचें उतर आमच्या काळजांनी रिगूंक रावलें जाल्यार आमच्या जिविताची नवसरणी जातली. देवान आमकां विंचल्यांत आनी आमी देवाक विंचूंक ना. देव आमचें जिवीत चलयता. आमची सगल्यांची नांवां देवान आपल्या ताटार बरयलेलीं आसात. मागीर सिस्टरीन एक उदाहरण दिलें. एक बायल पदसून बॉम्बे गेला आनी तिचो डॅडी मेलोलो, मिनींग ती पावतरी तो मेलो. सो बॉम्बे पावल मुटरी ते पयशां डिफिकल्ट आसलोली. सो देवान तिका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आपल्या बापाय बारा रावपाक त्या निमाणे घडयेक. आनी पयशां तेगे परिस्थिती बिगडत वयता म्हूण तेगे FD बी सगळे घालून पयशां अरेंजमेंट जालो आनी आपणाक कांयच पयश मोडपाक पडलो ना. सो कितू बोर आमगे देव सगल्यो गरजो आमगे जाणा. जॉन 14:27 आमकां देवाची शांती पाठयता. संवसारान दिता तसली शांती न्हय. उचांबळायेन देवाची शांती पिड्यार करूंक आमी फावना. आमी जायते पावट चिंतताय हांव इतू देवाचेर भावार दवरतां आनी एश कोन्न म्हाका कित्याक जाता, हें सगळें म्हाका कित्याक जाता. एश कोन्न आमी आमगे शांती पिड्यार कोताय. आम वारी जावपा शिरीपणा. आमी देवाची शांती आमचे भितर घालपाक जाय. देवाचें उतर उलयन जॉन 17:21-22 हातून जेजू आख्खे मनशाकूड एक केलें. जसो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक आहाय तेच भाशेन जेजू मनशाक देवातायन एक केलो. आमकां 1 कोरिंथकार 12वी वड सांगता की जेजू एक कूड आनी आमी ताचे सांदे. आमी आमगे कुडीक गाव जाल्यार आमकां आख्खी कूड दुखता, पूण आमी पातो कोत्ताय तेन्ना जेजूक कितू दुखत काय. आमी जेजूचे सांदे तेका दूख दिताय. आमी क्रिस्त हांव म्हणजे क्रिस्त हांव तेका लागून आमी क्रिस्ता भाशेन जावपाची गरज. क्रिस्ता भाशेन उलोवंक
क्रिस्तांच्यो कोरण्यो करप. मार्क 16:15 आमकां सांगता, आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचणीक शुभ वर्तमान परगटात. देव आमकां एक एक कडेन प्लांट करता, आमकां धाडटा जेजूची बरी खबर शिंपडावंक. पवित्र आत्मा आमकां हेल्प करता देवागे खबर सांगूंक. मॅथ्यू 13:10 सांगता, लास्टा देखून देवागे खबर परगटूंक जाय. प्लॅन आमगे केन्ना फेल जायना. पवित्र आत्मो तो प्लॅन आमकां आपल्यागे टायमा वेव्हारांत घालूंक आदार दिता. आमकां उमकें जाता प्रॉब्लम आहा तें आमी उलोवपा शिरीपणा. आमी जेजूच्या रोगतान तें प्रॉब्लम धुयन काडूं जाय. रेव्होल्यूशन 3:20 जेजू आमच्या काळजाचे दारार मारता, पूण जायते पावटी आमकां तो आवाज आयकूंक येना, पूण आमी आमचे भितर प्रेज एंड वर्शीप करीत आसताय. रेव्होल्यूशन 12:11 आमकां सांगता की आमी देवाचे मोहिमेची गवायकी दिवपाक जाय. When Jesus is there in my boat, I can smile to the storm. दिनवास्त आमचे भयणीक देवाचे उतराची मोडणी केल्या पासत. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Wow, praise God. Jesus. Wow, awesome. Thank you, Yes, Jesus. thank you, Jesus. आमी शिपाय म्हणटाय ते याचो ते आनी लिपोन कित्याक रावपाचे. Praise God. हांव हावपा जाय त्या सेटनाक. Oy. Awesome. Praise Jesus. Praise God. Praise God. Okay, my dear. Ephrem. Welcome, my darling. जेजू कारका Jesu karka. कशा आहे सगळे Blessed. Blessed. बेसावान Praise God. बोललोली देवागे पावरान बोललोली. प्रेज गॉड स्टार्ट करूया न्ही. Yes. ओके सिस्टर मॅथ्यू 18:21 to 35 जाली. Okay. Praise God. Sister. वाचू? होय कोण वाच. ओके सिस्टर. Okay. तेन्ना ताचे सरशे वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. ह्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब तार्यार घालूंक सोदतो कोण एका पाचया पोरी सोर्गींचे राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेतांचे वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कोडे कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्याक सोयत ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. म्हणटोच तोकोस काडून मातसो राव, सोगलें तुजें हांव फारीक करता. अशें म्हणून तो चाकोर ताच्या पांयां पडलो.
त्या चाकराचे चुरचुरे धरून त्या दोनयान ताका सोडलो आणि ते रिणूय ताका बोगशिले. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलोलो एक वांगडी चाकोर ताका मेळ्ळो आणि ताका दवरून तो ताची गोमटी पेडूंक लागलो. ताणे म्हणले, म्हजे रीण फारीक कोर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कोडे अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सोगले तुजे हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपले रीण फारीक करीत पर्यान ताणे त्या वांगड्या चाकराक बोणकोनीत घालो. हे घडलेले पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकोर भोव दुखवले आनी वचून घडलेले तितलेय तांणी आपल्या दोनयाक कळीत केले. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कोडे मागली देखून हांवें तुका सोगले तुजें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबोरीत जावन ताणे सोगले आपले रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबांच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांत तावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बापूय तुमकां बोगशिचो ना. जेजू कारका. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज हांव भोगसोण्या वयर शिकवण दितली. आमी देवाचें उतर सगळ्यांनी आयकलां न्हय? होय. हय सिस्टर. तर हे वपारीन आयच्या ह्या देवाच्या उतरान जेसू भोगसोण्या वयर आमकां शिकवण दिता, भोगसोण्या वयर आमकां वपार सांगता. तर हे वपारींत जेसू आमकां कितें सांगता काय? कित्या वयर जेसू उलयता? भोगसोण्या वयर. भोगसोण्या वयर जेसू कारका. जेसू आमकां हे वपारींतल्यान सांगता की आमचो सोर्गीचो बापूय कितली आमी व्हडली पातकी जावं, कितली आमी व्हड पातकां करूं, पूण आमचो सोर्गीचो बाप आपल्या मोगान काकुटीन आमचे चुचुरे करून तो आमकां बोगशिता. तेच भाशेन आमकां वायट कोत्तेल्याक तो आमकां शिटकावणी दिता. आनी फुडें तो जेसू आमकां म्हणटा की जोरी तर आमकां वायट कोत्तेल्याक तर आमी बोगशिना जाल्यार आमचो सोर्गीचो बाप आमकां बोगसणें दिवचो ना. हे वपारी पाचाय जावन आसा आमचो सोर्गीचो बाप, आनी तूं हांव आमी सगळीं जावन आसात चाकर, आमी जावन आसात रीणकारी. भोगसोणें म्हणगे कितें? कोणूय सांगशात भोगसोणें म्हणगे कितें? काळजांतल्यान अनुभवून. सुकारका. हय. आनी कोण सांगता? एक मोग हाडप. हय. सुकारका. तर भोगसोणें म्हणगे एका भावान वो एका भयणीन कोणूय तर म्हाका दुखयला, म्हाका पिडापीड दिल्या, म्हजे आड जायते वायट आदारला, तरूय पूण हांव ते सगळे विसरून ताका भोगसूंक हांव निश्चय करता. हांव एक डिसिजन घेता. जे कितें ताणें फारीक करूंक जाय आसलें ते ताचे रीण हांव कॅन्सल करता आनी ते रीण हांव फारीक करता.
जेजू कारगा, जेजू no matter what you have done to me, I let you go free. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. मोगाच्यानो हे 21वे वळी ताच्या वाचपांत 21वे वळी जेजू पेद्रू जेजूक विचार करता, सायबा कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो 7 पावटी लेगून. जे भाशेन पेद्रूक विचार येयलो तेच भाशेन आमकां केन्ना कोणाकूय असलो विचार येयला होय. येता न्ही. कितू पाड म्हण हांवें ताका सोंसपाचें, कितू पाड म्हण हांवें ताका भोगसुपाचें. हांव कितें सोंशीत तें हांव जाणा. Yes, correct. हांव फेस कोत्ता. तूं खबर आहा, तू खबर आहा हांव कितें फेस कोत्तें. जायते आमकां विचार येताय न्ही. पण म्हाका कितें केलें तें तूं खबर ना. तूं जाणा हांव तें केलें तें केन्ना विसरचें ना. Praise God. केन्ना भोगसोन दिवचें ना. न्ही येता न्ही आमचे तकले येता न्ही. येता सिस्टर येता. होय, पण ते देवा हितून ना जाल्यार येतोले न्हू. आतां देवा हय, हितून हय. आहा जाल्यार आतां येना. देवा हितून आमकां देवा उतरां ओळख येयल्या तर आमी आतां आमी तांकां हें पयलीं जें कितें आमी केलें पण आतां आमी मोगान भोगशिताय. आमकां रोखडें देवा उतर जेजून कितें केलां तेजी आमी नियाळ कोत्ताय. तर आमी तेन्ना आमकां कोण वायट कोत्ता तेका जेजू कितें जबाब दिता, कितले पावटी हांवें तुका वायट कोत्तेल्याक भोगसूचे 7 पावटी लेगून म्हणटा. आनी जेजू तेका कितें म्हणटा, जेजूचो जबाब 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. तर आमी आमकां वायट कोत्तेल्याक आमी हो नंबर मेजपाचो 70 times 7 ना. 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 70 times 7 means 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 म्हणजे आमचें भोगसोणें माप आनी मेजप नासलेलें जावंक जाय. Praise God. Praise God. आमचें भोगसोणें अनलिमिटेड. कितलेय पावटी तेणें वायट करून हांवें ताका सदांकाळ भोगसोणें दिवंक गरज. आमच्या क्रिस्ती धर्मांत भोगसोणें आमकां ऑप्शनल. इज इट ऑप्शनल? कोणाक जाय तेणें भोगसूचें ना तेणें आसलें. No, compulsory. Compulsory. It is mandatory. कित्याक सगळी जेजू म्हणटा, जेजू आमकां ही निमणी वळ सांगता. वळ 35 म्हणटा. कित्याक सांगता वळ 35 सिस्टर बाची? तुम्ही जण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजान तावन भोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बापूय तुमकां भोगशीचो ना. जेजू कारगा. कितलीं जाणां हे आमी हें उतर सोत मानता, जें जेजून सांगलां तें आमी सोत मानता. आमी बिलीव कोत्ता जेजून. Yes, yes, yes. येस. जेजून जें बरोवन आमकां सांगलां तें सोत उतर आमी तें सोत मानूंक गरज. आमचें भोगसोणें न्हय आमकां जाय तेन्ना आमचें भोगसोणें माप आनी मेजप नासलेलें. आमचें भोगसोणें सगळे वेळार सगळे सुवातेर आनी सदांकाळ तें जावंक गरज. आमचें भोगसोणें न्हय फकत कोरेजमाचे दीस येता तेन्नाच हांव भोगशितलो. ना ना ना. आमचें भोगसोणें फकत आदवेंतच्या काळार त्याच टायमार हांव भोगसोणें दितलो मागीर हांव म्हजें चालतें जिवीत चालू करतलो. ना ना ना. आमचें भोगसोणें सदांकाळ आसूंक गरज. आमी फकत आमचें घर फकत कोरेजमाकूय साफ कोत्तात, कोरेजमाच्या दिसांनी पास्कांकूच सदांच. आमचें घर फकत आमी क्रिसमस जे क्रिसमसाच्याच टायमार आमी साफ कोत्ताय. ना सिस्टर. एवरी डे. एवरी डे आमचें घर आमी साफ कोत्ता. तेच भाशेन आमचें भोगसोणें सदांकाळ जावंक गरज. Amen. 24/7 365 days आमचें भोगसोणें जावंक गरज. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. आमी आमच्या बापा हे मागणी आमी सदांकाळ म्हणटा न्हय. होय सिस्टर. सांतल्यान आमी कितू पाड म्हणटाय? तेरसांत म्हणटा, मिसाची बलिदानांत म्हणटा, मागीर कसलेय मागणी केली जाल्यार म्हणटा.
कितले फावटी म्हणटा आमी सकाळी उठून मिशन्याचे सण आमचे स्टार्ट जाता ते आमी रातचे न्हिदवस पासून आमचे बापा आमचे मागणे चालूच असता आमी म्हणटा पूण त्या उतराचेर आमी होरे नियाळ कोत्ता काय जायते फावटी आमचे बापा म्हणटा पूण आमचे बोगसोणे तशेंच आसता बोगसोणे आमी बोगसोणे दिन आसतनाच रावता पूण कितले आमचे बापा म्हणटा आमी न्ही होय मोठा आसता आमी नियाळ कोत्ताय त्या उतराचे नियाळ कोत्ताय ना परस नियाळ करून आता आमी घालया आमच्या बापा मागणी घातलेली लोक 6 प्रेज गॉड वतन एकदा म्हणया आमी लोक 6 Would you hold, sister? Praise God. Luke 6, I think 6 is an. No, sorry, I'm sorry. आमचे बाबा मॅथ्यू न्हू ते सिस्टर मॅथ्यू 6 सिस्टर जोली ना स्क्रिप्चर सांग नो Praise Jesus. Praise Jesus. Okay, Matthew 6, Matthew 6. Also call it, sorry, Matthew 6, whole 9. No, 9, no. We also call it. Okay, yeah. Okay. वाचू सिस्टर देखून तुम्ही अशें प्रार्थना करचें आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिव नाका पूण वायटाकाराच्या हातांतली आमकां निवार आमी ही बाराय वळचो आमी सोत म्हणटा आमचे बापा म्हणटा आसतना न्ही आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आमी देवा एक भाशेन आमी देवा स्टेटमेंट दिताय आमी की आमी जे भाशेन आमी चुकलोल्या बक्षितांव तेच भाशेन आमगे पातक बोगोस म्हण आमी देवा स्टेटमेंट दिता पूण आमी होरे चुकलोल्याक आमी बक्षितांव गाय बक्षिताय ना ना आमके म्हणटाय आमगे पातक बोगोस पूण आमी तेंगे पातक बोगस नाय होय तूं आमगे पातक बोगोस पूण आमी आमगे पातक बोगसू आमी रेडी नाय आमकां वायट कोत्तले आमी आमगे ते आमचे बापा मागणी म्हणल्यार आमगे कितें जाता एक उदाहरण दिता एग्जाम्पल ओके जे भाशेन आमी वॉशिंग मशीन आमी रोप धुयताय न्ही मशीन स्टार्ट कोत्ताय उदक सोडटाय रोप घाताय मशीन घोडायताय जम्म कोण मशीन जाले आमी सर्फ घालूंक ना सर्फ कांयना जाल्यार चिकोल भायर येता चिकोल वयता रोपां तसो उरतलो न्ही बेश्ट्या उदकान घोडायल्या जाता तेच भाशेन आमगेले मागणे तेच भाशेन जाता आमी स्टार्ट कोत्ताय फास्ट एक मशीन स्टार्ट कोत्ताय जाले
तेची ते उतराची आमी नियाळ कोन्ने नियाळ कोन्ने यस नियाळ कोन्ने आमी मुची पारा म्हणले काबार केले हांवें धा आमचे बाप म्हणले जायती म्हणल्यो पूण खरे ते उतराचे आमगे नियाळ जात काय ना देवा आमी एक भाशेन आमी फटयताय देव जाणा आमी कित कोताय ती आमी कित फटयताय फोटी मारताय ती पूण आमी देवा फटयताय एक स्टेटमेंट दिताय जी भाशेन आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस म्हणटा न्ही होय जेजू कारका तर ही वोळ आमी पोत्तोन रिपीट करूया सगळी बाराबर म्हणया आनी आमी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी तशें आमची पातकां बोगोस पोत्तून एकदा म्हणया आनी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आमी दुसरी पाड आमचे बाप म्हणटा आसतना आमकां दाट कोण उगडा आसी पण अरे हांवें बक्षील काय आयच्या दिसाकू जेजू उतराचे जेजू आमकां उगडास करता कित्याक आमी जेजू हो स्टेटमेंट दिता आमी फटयताय देवा फटयताय आमी न्ही आनी आमकां कितकोन बोगसोण मेळटलें आमकां दिसता जायते पाटी वॉट कितें आमकां दिसता की देवान आमगेल्यो आमी 10,000 चूक कोत्ताय ते देवान आमगे भोगसुपा जाय पूण आमगेल्यो 100 चुकी 100 नाका एकूच चूक करपा आमकां सगळ्याक अवघड लागता न्हय हांव कित्याक तेका भोगशितलो हांव व्हडलें तो ल्हान तेण मुगे घराको येवन म्हाका भोगसूं जाय तो जाय जाल्यार म्हाका मुको भोगसण मागतलो हांव कित्याक तेका भोगशितलें हांव व्हडलें ऑफिसर कामाचें म्हाका व्हडले पोजिशनाचें हांव तेण येवन मुको भोगसण मागोन जाय हांव घरा भाटकार म्हाका हांव नांव आहा आनी हांव तेका भोगसण मागतलें ना ना आमी व्हडपण हांव तेच फुड्यान ल्हान जायची ना न्ही होय पूण आमी केन्ना तरी चिंतलां जेजू येदो व्हडलो देव जेजून म्हणलें हांव भोगसण मागता काय म्हणून हांव कित्याक तेका भोगसण मागता जेजून म्हणलें ना एक घडणी हांव सांगता 1981 वर्सा मायाचे 13 तारखेर ओके 1981 वर्सा मायाचे 13 तारखेर 23 वर्सांचो एक तरणाटो टर्किश भुरगो पाप साहेबाक रोमाक तुमकां सगळ्याक ही घडणी खबर आहा पूण हांव पोत्तून सांगता कित्याक आमकां हेजे सोजमण मेळटली तेका लागून हांव सांगता पाप साहेब पोप जॉन पॉल II तेका गान घेवन हो भुरगो तरणाटो टर्किश भुरगो मोहम्मद अली आक्का हो तेका पाप साहेबाक शूट कोत्ता आनी बाराबोर 3 जाणां मार लागोता आनी तितून तो एकलो पाप साहेब तो त्याच वेळार जमनीर फडफडटा सारको फडफड्यान आंगांतल्यान रगत भायर सरता आनी सारको फडफड्याता आख्खो रोगतान हें जाता तेच वेळार पाप साहेबा हॉस्पिटलां वताय आनी हॉस्पिटलां व्हरून तेका जे आर्मां गुळी तेका लागलोल्यो ते गुळी तेगे ऑपरेशन करून ते गुळयो काडटात ओके आनी जेन्ना पाप साहेब बरो जाता तेदोना पाप साहेब हॉस्पिटलां सान जेन्ना तो घरा वयता तेन्ना तो म्हणटा ते सायडीन तेका हे मोहम्मद अली आक्का तेका इटालियन ते कोर्टान तेका जेलीन घालपा येता तो तेका जेलीन घालताय आनी जेलीन घालतकूच पाप साहेब म्हणटा आपल्या हॉस्पिटलान सान पोत्तून घरा वयताना म्हाका जेलीन विजीट करपाक जाय म्हणटा प्रिजनान वचोन विजीट करूंक जाय आनी पाप साहेब भायल्या भायर डायरेक्ट तो जेलीन वयता आनी जेलीन वचोन हे भुरग्या हे तरणाट्या वचोन मोगाची ताका वेंग मारता बावा म्हज्या म्हणटा हांव तुजो मोग कोत्ता हांवें तुका भोगशिलो आनी हांव तर हुंय तर चुकला जाल्यार म्हाकाय तू भोगशी म्हणटा हांव तुजे लागीं माफी मागता सो पाप साहेबाच्यान म्हणो जाताले की हांव येदे आख्या संवसाराचो आपण पवित्र सभे वडील जाय जाल्यार तो म्हजे लागीं माफी मागूंक येतालो पूण पाप साहेब ल्हान जाता
जेजून जे कितें कोश्ट जेजून आमचे खातीर केले ताचेर तो नियाळटा आनी पाप साहेब जेलीन वचून ताका भोगसोणें दिता आनी पाप साहेब ताका जेलींतलो सोडूंक सांगता, सुटका दिता. तर ही एक आमकां देख. आनी त्या काळार 1981 ते आतां आख्खो संवसारभर लोक अजाप जाता. पाप साहेबान वचोन हार येदोळ फार मान पासून पाप साहेब जेली मेळपा वयता, ताका भोगशिता. तर आमगे जिवितां कितें ते वेळार आमगे जिवितां आतां आमकां कोणें कितें केलें, आमी कितें कोत्ता, आमचें कितें सांग. आम म्हणटालो तेका मरणाचें फर्मोण फावो, खास फावो, तेका हें करून जालो, तेका जेलींतून सोडपा न्ही, तेका 10 वर्स तेका प्रिजनान दवरपा. उलयताय न्ही. होय. होय. गॉड. तर पाप साहेबा गेली ही एक आमची एक देख सारकी. पाप साहेब म्हणना जे भाशेन तेणी केला तेका दोबरादान फारीक कर म्हणटा ना. पाप साहेब ताका काळजांतान भोगशिता. आमगे जिवितान व्हडांतली व्हडली बरी कोन्नी म्हळ्यार दुसऱ्याक म्हाका वायट कोत्तेल्या भोगसोणें दिवप. जेन्ना हांव ल्हान जावन उदार जावन दुसऱ्याक वायट कोत्तेल्यांक म्हज्या भाव भयणाक हांव भोगशिता, ही जावन आसा व्हडांतली व्हडली बरी कोन्नी. आनी जेन्ना हांव भोगशिता तेन्ना देवाची पृथ्वी, देवाची बेसांवां, देवाचो कोरजोड म्हजेर पोडचोळटा, घोसघोशीत बेसांवां म्हजेर देंवतात. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. Hallelujah. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां धर्मदुतांचो इतिहास, तातूंत आमकां भाग्योंत इस्तेवाची आमकां खबर मेळटा. भाग्योंत इस्तेव हो देवाच्या साबार देण्यांनी बरोवन, पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवन तो धर्म परगटणेचो तो वावर कोत्तालो आनी लोकां मदें तो जायत्यो चोरया मिलाग्री तो कोत्तालो. आनी थंयचो लोक ताका हें देवाचें उतर परगट कोत्ता म्हूण लोक ताका धरून शारा भायर व्हरोन ताका फातरांनी ताका मारतात, फातरांनी ताका मारतात. आनी तो सारको मरणाचे थंडीर पावता. आनी मोतच्या आदी ताची उतरां कितें तें आमी वाचुया. धर्मदुताचो इतिहास 7:59. That is Old Testament, isn't it, Fatima? You can share. No, new sister. न्यू टेस्टामेंट धर्मदुतांचो इतिहास. Okay. Yeah. Praise God. 59, sister. Praise God. Okay. इस्तेवाक, wait, highlight. Okay. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणे अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणे अशी बोब मारली, सोम्या, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करी नाका. आनी हे म्हणून तो अंतरलो. प्रेज गॉड. भाग्योंत इस्तेव सो ते फातरांनी मारताले सारके मारलं ताका, पूण मरना थंडी तो पावला, तो मोत्ता. फडफड्यान मोत्ता आसतना तो बापा लागीं कितें मागता, तांचे पातकांचे फारीकपण तांकां दिनाका म्हणटा. तांकां भोगोयस म्हूण तो बापा लागीं मागता. हे वेळार आमी कितें कोत्तेल्या, आमकां कोणें फातरां आयले मारले कितें कोत्ता आसलो आमी, आमगे फॅमिली मेंबराक कोणाकू मारले जाल्यार. प्रेज गॉड. फुडें आमकां भाग्योन पावलूचें जिवीत आमी पळोवया. भाग्योन पावलू हो पवित्र सोबेक तो दुमाळो दितालो. जायती पिडापीड ताणें दिली, जायते लोकांक ताणें फातरांनी मारले. आनी इवन भाग्योन इस्तेवाक मारपाक भाग्योन पावलूय आसलो. आनी आयचे रिडिंग आनी फर्स्ट रिडिंगाक आहा तेणी ती वर्ल्ड वॉरची 3 धर्मदुतांचो इतिहास वर्ल्ड 3 पावलून कितें केलें तेचें.
धर्मदूताचो इतिहास ओळ 8 तिसरी ओळ. 7वा 20वा सिस्टर. ना 8वा 20वा. पवित्र सोबेचे निसंटन करूंक सावलू वावुरतालो. गोरा गोरांत भितर सरून दादल्यांक तशे बायलांक भायर काडून तो बोणकोणीत घालतालो. भाग्योन पावलो हे भाशेन जिवीत जियेलो, पूण जेजून ताका खास्ती फर्मोण दिले ना. दामास्काचे वाटेर चलोन वेताना जेजूचो मोग, जेजूची काकलूट, जेजूचे भोगसोणे तो अनुभवता. जेजू ताका फर्मोण दिना, खास्त लायना, पूण जेजू ताका भोगशिता. आनी हो मोग, ही काकलूट जेजूची, हे भोगसोणे जेजूचे भाग्योन पावलो अनुभवता आनी आपले आख्खेच जिवीत तो बदलता, यू टर्न मारता सारको. आनी आख्ख्या संवसाराक तो जेजूचे शुभ वर्तमान तो परगट करता. आनी आयज हे पवित्र पुस्तकात 13 चिठी भाग्योन पावलून बरयल्यात. आयज आमी हे उत्तर, जिवे उत्तर म्हण आमी भावार्थान ते आमी दिसपटी वाचता. मोगाच्यानो, आमचो देव मोगाचो देव, सगल्यांक तो आमकां एक सारको तो मोग कोत्ता. कोणाक थोडो कोणाक चड ना, सगल्यांचो एक सारको तो मोग कोत्ता. ताचो मोग मीठ मेन नासलोलो, खंयच्याच मोगाक सोद करूंक जायना तितलो आमचो स्वर्गीचो बाप आमचो मोग कोत्ता. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजू आमचे खातीर ताणें ओपून दिलो. आनी जेजू खुर्साचेर आमचे पासत जे कितें आमी फारीक करूंक जाय आसले ते जेजू खुर्साचेर आपूण फारीक कोत्ता. आपल्या रोगतान जेजू फारीक कोत्ता. जेजू आमकां ही बेस्ती शिकोवन दिना. जेजू ह्या संवसारान जेजू कोणाचो मोग केलो? जेजून पातक्यांचो, दुखवलेल्याचो, समाजान बारायलेल्याचो जेजून मोग केलो. आनी जेजू थापटांनी, खोंटांनी ताचे तिपी उडयली, ताचे मस्कऱ्यो केल्यो, ताची आंगोस्त्रां काडून ताका विंगडो केलो, ताचे सोयत्यांनी जेजूक मार घालो. जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालो. जेजू खुर्सार खेळायलो. जेजूक खुरीस व्हरपाक सांगले, ताच्या खांद्यार खुरीस दिलो. जेजू खुर्साचेर मारलो. पूण जेजू कितें कोत्ता? जेजू शिराप घालता. आपल्याक इतलें वायट केलां, बापा तांकां तांचे निसंतण कर म्हण मागता ना. मोगाच्यानो, जेजू खुर्सातान हे सगळें कोणा पासत सोंसले? तुजे आनी म्हजे पासत जेजून हे खुर्साचेर सोंसले. केन्ना तरी आमी नियाळला काय? हे जेजूचे कोश्ट आमी केन्ना तरी आमच्या दोळ्या मुखार, आमच्या मनात, आमच्या काळजांत आमी नियाळ केला काय? जेजू खुर्साचेर तान म्हणटा, बापा तांकां भोगोस, ते कितें कोत्तात ते नकळोत. एके भाशेन तो बापाक म्हणटा, बापा ते नकळोत, हांव तुजो पूत म्हूण ते नकळोत, हांव सोडवुंडार म्हूण ते नकळोत, हांव मेजाया म्हूण ते नकळो जावन ताणी म्हाका हे खुर्साचेर मारला. भोगोस तांकां. जेजूचे कोश्ट आमी नियाळ करुया. जेन्ना आमकां वायट कोत्तात तेन्ना आमी हे कोश्टांचेर आमी नियाळ करूंक गरज. जेजू म्हणटा, तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करात, तुमकां दुमाळो दितेल्या पासत मागात. खरें देवाचें उतर मातेवाचो 5वा 44 म्हणटा, तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करात आनी तुमकां दुमाळो दितेल्या पासत मागात. आमी केन्ना तरी आमच्या दुस्माना पासत आमी मागलां काय? मागता आमी आमच्या दुस्माना पासत? आमकां कोणें वायट केलें जाल्यार आमी तेजे पासत केन्ना मागूंक तयार जाता? पळयात मागताय सिस्टर प्लीज. प्रेज गॉड. आतां आमी मागताय. आनी पयलीं आमकां नको जावन जायते वायट मती येताले, सारके बळा जायती वायट उतरां तोंडांतल्यान, तेजे बर जायनाका, तेजे हें जायनाका, तेजे तें जायनाका, तो भोगतलो, हांव 4 वात पेटयतले, जाताले न्ही? जाताले. हय, तेका वात पेटयतले आनी देव तेका भोगसण दिले शिवाय रावची ना.
जायते वायट आमी तकल्यान आमच्या येताले. पूण आतां जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची समजोणी मेळ्ळी, आमी जाणा जो कोण वायट करता तेजे पासत मागूंक आमी तयार जाता. आमी मागता. आनी जेन्ना आमी जे कितें आमी वायट म्हणटा केन्ना तरी आमी चिंता जे कितें वायट म्हणटा तेच म्हाका मेवता म्हणून. ना जे कितें आमच्या तोंडांतल्यान आमी वायट म्हणटा ते पोत्ते म्हाकाच आमकां मेळटा. praise आमकां God. मेळटा. जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. होय. आनी आशिर्वाद आनी शिराप आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. Praise God. बराबर भायर सरता. हेच तोंडांतल्यान आमी आशिर्वाद दिता दुसऱ्याक आनी हेच तोंडांतल्यान आमी शिराप घालता. जाकोबाची 3री चीट 10 ते 10 वर 12 आमकां सांगता. सिस्टर वाची होय. जेम्स 3 word sister. वळ 10 ते 12. आशीर्वाद आणि शिराप त्याच तोंडांतले भायर सरतात. म्हज्या भावा भयणीनो, हे अशें जावंक फावना. एकेच जोरीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड उदक आनी कोडू उदक केन्ना तरी व्हांवतात. म्हज्या भावा भयणीनो, एका अंजिराच्या झाडाक दाखो जाल्ल्यो आनी एके दाकांचे वाळीक अंजिरां जालीं म्हूण आसात. तशेंच कारें उदक व्हांवता थंयसरलें गोड उदक व्हांवूं नजो. जेसू कारका. Praise God. जेसू कारका. सो आमच्या तोंडांतल्यान हेच तोंडान आमी आशिर्वाद दिताय आनी हेच तोंडांतल्यान आमी शिराप घालताय. दोन्ही तर बाराबटी आमगे कॉकटेल दिसतात ते सारखे. गोड उदक आहा तितून तर कोडूय उदक घायले कितें जातले? सारखे praise कोड God. जातले. न्ही? Thank you, Jesus. Yes. तितून तर उदकां तर आमी कितें मिक्स केले ते मेळ्या उदकां तर बरें उदक घायले जाल्यार बरें उदक जातले ना. ते सगळे मेळ्या उदक जातले न्ही. Yes. Praise God. तेच भाशेन. आर्गां जेसू. जेसू कारका. तेच भाशेन जे कितें आमी दियाळ करूंक गरज 24 वरां आमी कितें बरें उतर आमी उलयलां. कितू बरी उतरां आमी उलयल्या, कितू गोड उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येताय हे 24 वरां मध्ये. जायती पावटी वायटूय उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता न्ही. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जायती पावटी आमी दुसऱ्या आशिर्वाद दिवपा, दुसऱ्या पासत मागपा, दुसऱ्या भोगसोणें दिवपा आमकां सारकें हितून अवघड लागता. आमकां दिसता जेन्ना हांव दुसऱ्या पासत मागता म्हाका दिसता की हांव तेजे फावर करता म्हण. पूण ना हांव फावर करना. जेन्ना हांव म्हाका वायट कोत्तेल्याक हांव भोगशिता तेन्ना देवाचो फावर म्हजे भितर एक्टिवेट जाता. Amen. Amen. Yes, Praise very God. true. Praise Praise God. God. Thank you, Praise Jesus. God. आनी देवाची बरेपणां म्हजे भितर व्हांवत रावतात. आयज तर आमगे जिवितांत तर आमी पळयलें जाल्यार आयज आमच्या घोराब्यान दुस्पोट, शेजाऱ्या लागीं दुस्पोट, इश्ट मित्रां लागीं दुस्पोट, गांवान दुस्पोट. कित्याक दुस्पोट? कित्याक आमी झगडी जाताय आमचे मदीं वायटपण कित्याक लागून जाता? वयत थिंग दुस्मानकायो कित्याक लागून? गिरेस्काये लागून झगडी, दुर्गा लागून झगडी, मागीर मोनजाती लागून झगडी, पाठां लागून झगडी न्ही. झाड मुगे दुर्गा येयले झगडी. सगळे कडेन आमची झगडी. आयज आमकां सगळ्या गिरेस्काया व्हडली बंगलो, व्हडली घरां आय आमकडे, पयशे आहाय आमगे बँका, सगळ्या भुरगीं बाळां सगळ्या. पूण आमगे घरां शांती ना. कित्याक आमी बारीक हे दुस्मानकाय आमी घेवन रावता. बारीक केस्तां लागून वर्सांच्या वर्सां तेच घेवन रावता. जॉन 10:10 म्हणटा. सिस्टर वाची जॉन 10:10. चोर येतात. चोर येता तो फकत चोरूंक
मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयलां. जेजू कारका प्रेज गॉड. हो चोर कितें येता, सैतान कितें येता, फकत आमची मोठी दुस्पट घालपा येता. पूण जेजू येयला आमकां सुबापणी जिवीत दिवपाक. पूण आमी कितें कोत्ताय, आमकां फकत ते सैताना फाटल्यान वचपा जाय न्ही. राग येता, कोणी कितें वायट केलें तितलो टायम राग येता, पूण हो राग आमी घेवन रावपा जायना. तो सांज जात म्हणल्यार तो आमी विसरूंक जाय. आमी भोगसोणें दिवंक गरज. आमकां देवाचें उतर सांगता न्ही एफेसकारांक 4:26 to 27. सिस्टर वाची एफेसकारांक न्ही 4:26. क्रिस्ता विशीं असली शिकोण तुमी घेवंक ना, कित्याक दुबावा विरेत जेजू सोवे आस्तो सोत तुमकां परगटला आनी शिकयलां. म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडवण्या वरवीं पाड जायत वेता ते तुमचे आदले पोरने पातकी सोयम सोडून दिवचे. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नोसोरणी तुमी करची आनी देवाच्या सारक्याची रोचलेली ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रतायेन चलपी नवी मनशां तुमी जावचे. 26 and 27 सिस्टर. राग तुमकां येतलोच, तोरी रागाक लागून पातो करी नाकात. वेळ पडत पर्यान राग धरून रावो नाकात आनी तुमच्या काळजांत देवचाराक रीग दिनाकात. प्रेज गॉड. राग आमकां येतलो, राग येता आनी कोणी कितें म्हणली जाल्यार त्याच्या टायमाचेर आमकां फील जाता. पूण आमी हो वेळ पडोसर आमी रावंक गरज ना, आमी भोगसूंक गरज. पूण जायते फावटी कितें जाता, आमची दुस्मानकाय आमी हे वायट घेवन रावता तेन्ना कितें जाता, आमी आमची आनी देवा मदें इश्टागोत आमी तुटयता आनी आमी सैतानाक आमी एक्सेस दिता न्ही. आमची आनी देवा मदें आमी एक वणत घालता. जे भाशेन देवान आमकां रोचलें, आमी देवाची रोचना, आमी देवाची मोगाची भुरगीं. जे भाशेन आमगे भुरगीं आनी आमी आवय बापायन आमगे भुरग्यां आमी हाडली संवसारां आनी आमगे भुरगीं तर आमकां कितें वायट करीत जाल्यार आमकां आमच्या आनी भुरग्यां मदीं इश्टागत तुटोय जाल्यार आमकां जायती दूख जाता न्ही. हय, दूख जाता. तेच भाशेन सर्गींच्या बापाक जेन्ना आमी हे वायटपण घेवन, दुस्मानकाय घेवन, राग घेवन, क्रोध घेवन, घोडसाण घेवन जेन्ना आमी हे वणत घालता तेन्ना आमचो सर्गींचो बापूय ताकाय दूख जाता. कित्याक आमी ताची मोगाची भुरगीं. ताका जाय आमी इश्टागत सोडलोली ना, तुटलोली, आमची इश्टागत तुटलो जाय सर्गी बापाको ना. ना. तर आमी हे वायट कोण आमी कितें कोत्ताय, सैतानाक आमी एक्सेस दिता आनी सैतान कितें कोत्ता, तो चान्स घेता सारको. तो आमगे विकनेस पळयता, बरो कस्टमर मेळ्ळो म्हणटा सारको आनी स्लोली हे घोडसाण रागा वरवीं हे वरवीं दुस्मानकाय वरवीं आमची भितर जायती पिडा स्लोली सगळें भितर सोत मागीर. आनी सैतान मागीर आमकां सुसेग दिना. तो न्हिदोंक गेलो जाल्यार आमकां शांती आसना, आमकां न्हीद पडना, पौशापण दाखोवन रावता. सांगता तें
ते म्हणलेले तू अशें करपा जाय तेश करपा जाय तितून आसताय आमी आस नाही होय होय. तितून हें जाताय तितून तेच आमगे तोच बूक आमी पत्तून नियाळ करीत आसता तीच कॅसेट आमगे रिवायंड जाता पत्तून तीच कॅसेट रिवायंड जाता न्ही जाता होय. वय तर आमी स्लोली कितें जाता आमगेले कुडी सांदे भितरल्या भितर कुसों लागताय एक Praise सांदो God. पडटा येस न्ही जीसस भितरल्या भायल्यान घोडे आमी बोर दिसतली पूण भितरल्यान आमी कश्टवता Praise God. एक पिडा भितर स्वता सुसेग आमकां आसना डिप्रेशन हार्ट प्रॉब्लेम हे प्रॉब्लेम ते प्रॉब्लेम सगळी भितर कॉमेस जाता जे भाशेन आमी जे कोणा बोगशिना तांकां आमी मरो मागताय पूण स्लोली तेंच पॉयझन आमी पिताय आनी आमगे जिविताचे निसंतण जाता जायना Praise God. जाता होय. हय जेसू कारका तर हे अनफॉरगिवनेस बोगसोणे दिना ते एक सारकें डेंजरस सीन ते बिया इतली ते जावन आसा एक बी जे बिया ताकोद आहा वाडपा जाय ते डिझास्टर करपा आमगे जिवितान न्ही Yes. तर आमी हे बी आमच्या जिवितांतले आमी उमठान काडूंक गरज आमी आमगे घरा भोंवती भरपूर झाड रोयताय न्ही होय तेच भाशेन आमगे काळजां बोर झाड रोवपाचें बोर फळ दिताय तसली पूण जायते पावटी ती बेनोल जाता सगळी घरा भोंवती कांटे ते कांटे मागीर आमकां तोपताय Praise God. So Praise God. beautiful. येस आनी आमी कित कोत्ताय ट्रीम कोत्ताय वयल्यार ट्रीम कोत्ताय आमकां जाय हरमें ती बेनोल काडपा ते कांट्यान झाड आमी मुळा आसा उमटापा जाय जितू आमी ट्रिमींग कोत्ताय तितू ते वाडोत रावता वाडना होय. ते वाडोत रावता आमी ते बेनोल ती मुळा आसान काडपा जाय होय. आमी जाणाय ती वायट म्हूण पूण आमी ती वायट म्हूण आमी काडूंच नाय बरी झाड रोवपा सुवातेर आमी वायट झाड ती रोयताय Praise आमचें God. काळीज जावन आसा प्रेज गॉड आमचें काळीज जावन आसा ओत्मीक घोर हें घोर सदांकाल आमी नितळ दवरूंक गरज जे भाशेन एग्जाम्पल आमी जाणा सिगरेट ओके आमी जाणाय थोड जाण आमी कोण ओडटाय तेंकां खबर आहा ती सिगरेट वायट म्हण ते बॉक्साचेर बरयलो कोणी आसता न्ही इट कॉजेस कॅन्सर मागीर स्मोकिंग किल्स आनी कितें बरयलो कोणी आसता पूण तेरो पासून जायन पासून ती सिगरेट ओडपा जाय ते कोण ओडटाय सोरो वायट म्हूण खबर आसता पूण भितरल्यान ते लंग्स काबार कोत्ता सगळें भितर लासोता खबर आसता पूण कोण पिताय तांकां ते सोडपा सोदनाय मुळा आसा न्ही आमगे वायट आहा ते आमी काडपा गरज Praise God. देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू 5:8 म्हणटा काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली देव आमचे भितर रावतो जाल्यार आमी आमचें काळीज हें ओत्मीक घोर आमी नितळ दवरूंक गरज न्हय होय. होय सिस्टर हय आनी ते लोक येवन आमगे निवळ कोत्तलो शेजारेन कोत्तली ना मुगे घोर हांवें साफ करपा जाय मुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें साफ करपा जाय मुगे घोर जेन्ना हांव म्हणटा आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट बेश्टें वयल्यार म्हणलें म्हण जायना द वन हू इज इन मी इज ग्रेटर दॅन द वन हू इज इन द वर्ल्ड अरे तेन्ना तूं म्हणटा तेदो एक परसाण तुजे भितर जें वायट आहा तें रावपा आनी लुगारू ना जेन्ना हांव काळजान तान म्हणटा तेन्ना अनफॉरगिवनेस राग दुस्मानकाय कोडसाण रावपा आनी लुगार ना पूण ही आमगे मागणी आमगे नियाळ ना वयल्या वयर वाचिलें म्हणलें जाल्यार आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट आय एम द बॉडी ऑफ जाता न्ही होय जाता. Praise होय. God. प्रेज गॉड
आमी आमगे घर दिसपोटी आमी साफ कोत्ताय काय विका एक पाडी ओ म्हयन्या एक पाडी ना जाल्यार वर्सा एक पाडी साफ कोत्ताय दिसा दिसपट्टी दिसा दिसपोटी डेली आमी कित्याक साफ कोत्ताय डेली साफ कित्याक कोत्ताय डेली साफ केले म्हणटी जो कचरो आहा गार्बेज आहा ती डेली आमी भायर उडयताय ती दवरताय आमी आयची गार्बेज हाल्यार दवरताय नाजाल्यार ना. घर साफ करता आसतना एक सुमान दवरताय एक म्हयना म्हयनो बरें दवरताय ना भायर उडयता ही आमगे फिजिकल गार्बेज आमी डेली भायर उडयताय जाल्यार आमगे स्पिरिच्युअल गार्बेज आमी कित्याक साफ करूं सोदनाय आमगे फिजिकल गार्बेज कित्याक भायर उडयताय आमी चोय ती दवरली जाल्यार आमी जाणाय थिंग वास येतलो कीड पडटले मूस येतले मुय येतले कॉक्रोच जातले उंदीर येतले जाता न्ही होय हय तर ही संवसारीक गार्बेज आमकां वास मात म्हण आमी ती डेली क्लियर कोत्ताय डेली भायरून उडयताय पूण आमगे स्पिरिच्युअल गार्बेज बोन बोन दवरताय सगळी फुगार जायन जायन न्ही होय वर्साच्या वर्सा न्हय सुमनांनी दिसांनी सुमनांनी म्हयन्यांनी वर्सा वर्सा बारीक बारीक केस्तांवां जाता होय जेन्ना ही गार्बेज आसत ते दोनाय मेळ्ळेपण आमगे जिवितान भितो काळजान भरलो कोडी आहा ते देवागे बेसांव मेळटाय आमकां मागीर कितें ना ती आमगे मागणी ते बेसांवां ही ब्लॉक कोत्ताय एक आड घालताय ब्लॉक ओय आडोन उत्ताय सिस्टर प्लीज आडोन उत्ताय सगळीं बेसांवां पूण आमकां खबर पासून आसना आमगे बेसांव कित्याक आडोन उत्ताय ती खबर आसता ना आमकां खबर आसना आमी आमगेले हितून आसताय आमकां समजत हांव नितळ सारकें हांव सारकें शुद्ध प्रेज गॉड पूण आमगे आनी आमी कितें कितें मागताय तेदो आमकां मेळना जाल्यार म्हणटा आमी कोणा ब्लेम कोत्ताय देवा ब्लेम कोत्ताय देव मुगे मागणी आयकना तो आयकता होय जायते देवाचे वायट उलयताय जेन्ना आमगे आमी मागताय ते मेळना तेदोना आमी देवा ब्लेम कोत्ताय पूण ब्लेम कोणा करूंक गरज आमी जोण एकल्यांनी आमकां आमी ब्लेम करपा जाय हिंगा मार्क 11:25 चोय आमी भावार्थाचे ते उतर उलयता पूण जेसू कित म्हणटा थिंगा पयलीं आमी कित करपा जाय आमगे मागणी मागोवची न्ही पयलीं वाची सिस्टर आनी तुमी मागणी करूंक उबी रावता तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलेय बोगसात आनी तुमचो सोर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशितलो प्रेज गॉड चोय जेसू आमकां सांगता आमी मागणी उबाच न्ही पयलीं कोणाचेर कितें वायट आहा ते आड आहा ते पयलीं बोगसाय आनी आमचो सोर्गीचो बाप आमकां बोगसणें दितलो जेन्ना ही बेसांव दिवपा देव रावता आमी कितें कोत्ताय आमगे सगळीं वयल्या रिशे आमी बोगसण्यांनी दिवपाना आमगे चालू आसता तूं व्हडले व्हडले आमगेले डेली नॉयन कोत्ता डेली तेर्स कोत्ता डेली हांव मिसा वयता सगळी बायली आमी तयार कोत्ताय सगळी बायली देवसां आमी कोत्ताय सगळी देवसां आमी कोत्ताय पूण मेन बोगसण दिवपा आहा ते आमी दिनाय आनीक एक वळ आमकां सांगता मॅथ्यू 5:23 सिस्टर वाचिता मॅथ्यू 5:23 म्हणटोच तुझे दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितें आसा म्हूण तुका तुंय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुझे दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर मागीर परतून ये आनी तुझे दान भेटय प्रेज गॉड जेसू कारका जेसू आमकां आपल्या उतरांतल्यान सांगता आमकां जेसू आमगे व्हडली व्हडली दान नाकाय बेश्टे वयल्या वयर हांवें मागणी केलें सोद्दां हांव मिसा गेलें सकाळीं उठून सगळीं केलें पयलीं तुगे भाव भयणां तूं समाधान कर आनी मागीर म्हजे फुड्यान यो म्हणटा
एक उगडा आसा हा म्हाका. एक दीस एक सासूमाय, ओके, टायम आहा न्ही सिस्टर. होय होय. होय प्रेज गॉड. एक दीस एक सासूमाय सकाळ फुडें उठोता, ती मिसा वचून न्हेसोल्या आणि मिसा वचून वयची पयली सुनये कोडे सारक्यो गाळयांची अशी ओर घाल सारकी झगडी बॉल सारकी, ओके, आणि बॉल सारकी ती टीट फॉर टेट सारकी झगडटा सुनये कोडा. ती मिसा वचून न्हेसोल्या आनी ती माई कित म्हणटा, सुनये कित म्हणटा, राव मातशें म्हणटा तुका दाखयत बरें. आतां हांव पयलीं मिसा वयता मागीर मिसा आसा न्ही तोच तुका दाखयता. कळ्ळें? सो हे भाशेन हे भाशेन आमगे जिवीत जाता न्ही. हांव क्रिस्तांव म्हणटाय आमी, पूण खरे क्रिस्त म्हजे भितर आहा काय? एसो वायट हेजे क्रिस्त म्हजे भितर जियेता काय? देव व्हडली प्लॅन आहाय. गॉड हॅज मायटी प्लॅन्स फॉर अस. तुमचे विशीं म्हज्या मनान जायते येवजणी आसात म्हणटा देव. जायते प्लॅन तो बेसांव घालून रावता, पूण ही बेसांवां आमी आडायताय. जे भाशेन पावस पडटा, वयरसान पावस पडटा न्ही, ते पावस पडटा तेन्ना आमी कितें घेवन रावताय? तो पावस म्हणजे पडना सोत्री घेवन रावताय. सोत्री घेवन रावताय. तर आमी हे अनफॉरगिवनेस अंब्रेला घेवन रावताय. तो ती बेसांव पडना जावपाक. सारकें सारकें न्ही. या देव रावता बेसांव दिवपाक. पूण आमगे कितें जालां, आमगे पोटल्यो फाटल्यान एक साक आहा, ते पोटल्यान राग, दुस्मानकाय, नाटकाय आनी कोडसाण आनी जेलसी आनी सगळी ते साका आमी बोडलो कोडी आहा, ओके. आनी तो दोनी हात हांव ते साकान घेवन तो लॉयट सारके आदार मान जोडे घेवन भोंवता सगळ्या न्ही. पूण आमकां बेसांव मेळटो जाल्यार हांवें ते हात उक्की करपा जाय, पूण ते साका हात सोडना जाल्यार हात उक्की कितकोन जातले? Praise God. Wonderful, sister. Exactly, yes. Yes. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. God. आम सोडनाय ते सगळे जोडे साक घेवन आहाय, पूण त्या देवागे बेसांव देव रावता आमकां बेसांव घालपाक. पूण तो हात सोडपा ना. तो हात ती पोटली सोड, तो साक सोड आनी हात उक्की कर. Praise God. Praise God. Wonderful. Praise God. जेजू बेस्ते सोमिया म्हण आम स्वर्गी राज्यान वचपा नाय. बेस्ते वयल्यार देवस्पण केलें म्हण. जेजूच्या उतरा प्रमाणे कितें आहा तें सिस्टर मॅथ्यू 7:21 वाचिता. Number 7:21. Yeah, sister. वय वय Please. म्हाका सोमिया. Yeah. Yes. म्हाका सोम्या म्हणटात ती सोगलींच स्वर्गा राज्यांत भितर सोडची नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सोडटेली. प्रेज गॉड. जेजू म्हणटा म्हज्या बापाची खुशी करता तीच स्वर्गींच्या राज्यांत भितर सोडटली. बापाची खुशी म्हणजे कितें? हे देवाचें उतर जावन आसा, बापाची खुशी. हे उतरा प्रमाणे आमी दिसपोटी आमचें जिवीत चलोवंक गरज. न्हू बेस्त्या सोमिया म्हणली म्हण आमी स्वर्गी राज्यान वचपा नाय. देवागे उतर दीस आनी रात आमी आमच्या तोंडांतल्यान ते उच्चारूंक गरज. प्रेज गॉड. एक गोंडी सांगता. सांग सिस्टर. एक न्ही एक भुरग्याक गेली 12वी एग्जाम आहलोली, 12th आहलो तो भुरगो, ओके. आनी हो भुरगो 12th आहलोलो. सडनली तेगे एग्जामी एक वीक आहा म्हणल्यार हे भुरग्याक तेजो हात दोत्ता, उजवो हात दोत्ता, पॅरलायज जाता हे भुरग्याक, पॅरलायज, ओके. माय पाय बाड सारकी दुखी जाते आपल्यागे भुरग्या हात कित्याक दवरलो, एग्जाम आन्सर करूंक जायना. भुरग्या घेन हे दोतरा घे, ते दोतरा घे, हिंगा थिंगा सगळ्या घेन भोंवताय त्या भुरग्याक. जायती वखदां कोत्ताय, पूण त्या भुरग्यागे हात केसोच सुटना, ओके. ह्या भुरग्यागे हात केसोच सुटना. शेकी तेंका कोण सांगता की तुमी त्या भुरग्याक घेन रितीराव आसाय म्हणटा. आनी त्या भुरग्याक घेताय ती
आणि तेका ती रेतीरा घेवन वयताय. रेतीरा गेलो कडेन फादर कितें म्हणटा, कावन्सिलिंगा वयताय ती, कावन्सिलिंगा वयताय आनी कावन्सिलिंग रिट्रीटा थिंग कावन्सिलिंग करता आसतना फादर माय पायक भायर दवरता आनी हे भुरग्याक उलयता. ओके, तेका कावन्सिलिंग करता. कावन्सिलिंग करता आसतना हो भुरगो सांगता, आय हेट माय मॉम, आय हेट माय डॅड, आनी सारको तेंची माय पायची इतलो वास्ट उलयता. हो भुरगो माय पाय कडेन उलयनासलो. कित्याक माय पाय बऱ्या सांगत न्ही, कितें सांगता ते भुरग्या हे बऱ्या पडनासलोली. कितें सांगिल म्हणटरी तो आपल्यागे तो उलयनासतो रावतालो, तांकां हेट कोत्तालो, तांकां जायते वायट उतरान उलयतालो. जेन्ना फादर तेगे कावन्सिलिंग जालें म्हणटकूच फादर माय पायक भितर आपयता आनी भितर आनी तांकां फेस टू फेस एकमुका भोगसण दिवपा लायता. आनी तो कितें जालें कितें जालें ते सारकें सगळें निगूत काडपा लायता आनी माय पायको बरें करून उलोवपा लायता. आनी तो माय पायक आपले मामा डाडा तो मोगा वेंग मारता. ओके, आनी आय लव यू म्हणटा, आपूण तुमकां बोक्षीत म्हणटा. आनी तेच वेळार तेगेलो हात सोडता. ही घडलो घडणी. Praise God. प्रेज गॉड, Praise God. प्रेज Thank you, गॉड. Jesus. थँक्यू जीसस. जायती फावटी आमगे जिवितां जायते दुयेंस पासून जे आम भोगसण दिना जाल्यार ही होल्ड करून रावली म्हणटरी ही दुयेंस आमकां होल्ड करून दवरताय. Praise God. प्रेज गॉड. तर दिसपोटी आमी जेजूगे कोश्टांचेर आमी नियाळ करुया. जेजूगे कोश्ट, जेजून आमची पासत कितें केलें, जेजून सगळे आमची पासत खुर्सार खिळायले. देव जावन आसा भोगसण्याचो सागर. तो आमगे फाटल्या जिविताचेर नदर मारना. हांवें कितें वायट केलां तें नियाळ कोन्ना. तो फकत आमकां बरो फुडार दिवपा तो रावता, बेसांव दिवपा तो रावता. पूण आमी कितें कोत्ताय, आमी फकत आमकां वायट कोत्तले फकत फाटलें जिवीत नियाळ करीत आसताय न्ही. Praise God. आनी जेजू आमकां वेचीक पुताची वपार सांगता. वेचीक पुता वपारीचो तो दुसरो भुरगो धाकटो पूत सगळी गिरेस्तकाय वाट घेवन तो वयता. घरांतूं भायर सोन वयता. जायते वायट मस्तें जिवीत तो जियेता. आनी शेकी जेन्ना तो आपल्यागे चूक वळखोन घेता तेदो तो घार येता. पूण पाय कितें कोत्ता, पाय तेका पोयसतान येता तेन्ना म्हणटा, येयलो तेसो वच तूं जोण घे आनी वच. तुका न्ही घरा आंट ना, आतां तूं आंट घेवन गेलो, आतां तूं कोणाचो पाय Praise Jesus. न्ही ना म्हणना, ना. जायना. हय. म्हणना. पूण तो पोयसतान मोगाची तेका वोसोन दाखो मान तो कितें घान येयला, मेळे वेंग घान येयला, वास मार मेळे तेका, हय. केंस खूंय पावले, तेगे आंगा खूंय पावले, ते पाय चोयता ना. Praise ना. God. तेका वास मारतलो, तेगे आंगा पिंजरोले, तेका सारके. पूण ते कोसोन तो मोगाची वेंग मारता. तेच भाशेन आमगे स्वर्गेचो बापूय आमकां रावता वेंग मारपाक. आपल्या जेन्ना आमी बरें आमी पातकी, पूण आमी आमगे चूक वळखोन घेवपा जाय. तो आमकां रावता भोगसुपाक. आमी आमगे जिवितां आमी पातक करीत आसता, पूण आमगे स्वर्गीचो बाप ती पातकां आमगे पुशीत आसता. जे भाशेन आमी गाडये पळयला न्ही, पावसा आमी गाडी घेवन गेले जाल्यार आरशाचेर पावस पडटा आनी वायपर कितें कोत्ता, वायपर क्लीन वायपर ग्लास कोत्ता. क्लीन कोत्ता न्ही. क्लीन कोता क्लीन कोत्ता. ही पावस पडटा ती आमगे पातकां आमी बादारी येता हाय पातकां. पूण आमगे स्वर्गीचो बाप ते वायपर घेवन ती पातकां पुशीत आसता. Praise God. Praise Thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. तर आमी हे आमगे जिवीत हे वायटांतून भायर सरतो जाल्यार भोगसण आमची अस्तंगी जाता No. ना. देवा विरेत, जेजू देवागे उतरा विरेत, पवित्र आत्म्या विरेत आमच्यान कांयच जायना. जायना. म्हाका देवाचें उतर म्हणटा फिलिपिन्स 4:13, म्हाका बळ दिता ताच्या सांगात हांव सगळें करूंक शकता. Praise God. Praise God. Thank you. Thank you, Jesus.
म्हाका शक्ती दिता त्या जेजू वरवीं हांव कितेंय करूंक शकता. प्रेज गॉड. म्हाका शक्ती देवागे उतरा वरवीं आमच्या देवागे उतर तर आमगे जिवितान ना आमच्यान कांयच करूंक जायना. हे देवाचे उतर आमकां शक्तिवंत हे आमकां बळ दिता आमकां हितून वायटांतून सुटकाक भायर सरपाक. हे देवागे उतर आमी दिसपोटी आमी वाचूंक गरज. न्हय वखद केन्ना बायबल स्टडी जाता तेन्ना रितीरा गेल तेन्ना ना 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 दिसपोटी सकाळ फुडें आमगे सकाळी बिसण्याचे सान आमगे स्टार्ट जावपा जाय देवा उतर उलोवपाक. जेन्ना हे देवाचें उतर हांव उलयतां दीस आनी रात हांव हे उतर उलयतां हे देवाचें उतर म्हाका नितळ कोत्ता. देवाचें उतर म्हणटा जोआंचे 15 वळतेन हांव उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. Praise God. Thank you, Jesus. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. प्रेज गॉड. जेन्ना हांव पवित्र पुस्तक जावन आसा जेजू हे देवाचें उतर जेजू जेन्ना हांव हें बायबल घेवन पवित्र पुस्तक उगडून हांव तें उलयतां हो जेजू आमचे लागीं उलयता. तें देवा उतर आमकां म्हणटा हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. आमी तर तें वाचिनाय जाल्यार जेजूको उलयना जाल्यार आमी कितें करून नितळ जातलीं. Praise God. आर्कान जेजू सारकें. जेजू कारका हे पोत्तून तोंडान आमी उच्चारूंक गरज तेचेर आमी नियाळ करूंक गरज. बेश्टे मुच्ची पाडा म्हणलें जे भाशेन आमचे बाप म्हणटाय सारको कोण मेशीन घुंवडायलें जालें. ना 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 आमी नियाळ कोरून एक उतर जेन्ना हांव नियाळ कोरून जेन्ना हांव तें पवित्र पुस्तक हातीन घेता हांव जेजू हातीन घेता. जेजू हातीन धरता आनी हे उतर आमकां निवळ कोत्ता. जे भाशेन आमी आमगे घरांत जायते आरशे आहाय न्ही. हॉलां एक आरसो बेडरुमा एक आरसो बाथरुमा एक आरसो सगळे कडेन आरशे. तर आमी सगळे टायमाचे ह्या आरशान चोयतली आमी आमगे केंस चोयतली दुसऱ्या आरशा कितें लिपस्टीक भायल्या काय कितें टॉप सारके सगळे आमी पळयताय न्ही. प्रेज गॉड. आनी त्या आरशान चोयली म्हणटी आमी कितें सारकी ना तें आमी करेक्शन कोत्ताय न्ही. हय केंस सारकी ना जाल्यार सारकी कोत्ताय मागीर कितें आंगार आमगे सारकी ना जाल्यार आमी तें सारकी सेटींग कोत्तली सगळें कोत्ताय. पूण हें पवित्र पुस्तक देवाचें उतर जावन आसा आरसो आमचो स्पिरिच्युअल आरसो. हे आरश्या आमी दिसपोटी आमी पळोवंक गरज. दिसपोटी आरशान जे आनी आरसो स्पिरिच्युअल आरसो जेन्ना तूं तें देवाचें उतर ह्या आरशान तूं पळयता जेन्ना तूं तें स्पिरिच्युअल आरशा पळयता देवाचें उतर तूं वाचता तें तुका तूं तें उतर तुका करेक्ट कोत्ता. आनी तुवें त्या उतराची तूं नियाळ कोत्ता त्या दोना तें उतर नियाळ कोर मेडिटेट करपाक जाय तेन्ना हें ऑटोमॅटीक तुगे तूं सगळें तुगे भितरलें भायर सोदता. हें देवा उतर आमकां आदार दिता. जेजू कारका. जेजू कारका. प्रेज गॉड. सिस्टर 1 Peter 3:9 वाचिता. वायट कोदींच वायटान फारीक कोरी नाकात. वो बेमानान उरफाटी तांकां बरें मागात. अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयल्यांत आनी हे पोरी आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजू आमकां सांगता वायटान वायट फारीक कोरी नाका म्हणटा. आमगे कितें जाता आमी रावताय बदला घेवपाक कोण कितें कोत्ता काय आमी चोयताय टीट फॉर टॅट. हांव तेका बूक्स ना हांव फोंडां गेल्यार जाता. हांव कोणीक भयण म्हाका म्हणटाली हांव मेल्यार जाता पूण हांव तेका बक्षिची ना. हांवें मुगे भुरग्यां पासून हांव नातरां पासून सांगोन दवरतली तेंगे उलयनाका म्हूण. चोय आमगे कोन्यो हांव फोंडां ते सोयताना बरोबर काळो की रस्त्यान हांव चलपाक तयार आहा पूण म्हाका जेजूगे उजवाडान जेजू हातीन धरून चलपाक हांव तयार ना. फोंडां वयता तेदो पासून म्हाका कोंता येता मेल्यार जाता न्ही. वय
आमगे जिवीत जेजू म्हणटा वायटान वायट फारीक करी नाकात म्हणटा उरफाटी तांकां बरें मागात तेंचे पासत मागाय अशेंच देवा अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयलां आनी हे बरी आशिर्वादाचे दायज तुमचे जातले आमचे देवागे आशिर्वाद आसतलो ओल्ड टेस्टामेंटान आमी जोसेफागे लायफ पळयला न्ही जोसेफ कितू भावान ते वायट केले कितू केले ते गुलाम घेस दुसऱ्या वेपाऱ्या ताका विकताय ते 20 नाण्या ते विकताय कितू वायट ते केले ते पॉटिफर्स वायफ तेजे वायट हें घालता पूण हे सगळी तो घेवन रावता तो बदला घेता ताका वायटान वायट फारीक करता ना वायटान वायट तर फारीक केलोले तो इजिप्ता राजपाल गव्हर्नर जायच ना आसलोलो सुद्दां कित्याक गव्हर्नर देव कित्याक गव्हर्नर कोत्ता तेगे तेगे सगळी टायमार तेका वायट केलोली पूण सगळी टायमार तेगे फोकस देवाचे आसलोलो देव जोसेफा सांगाता आसलो न्ही प्रेज गॉड जेजू कारका तर आमी आमगे फाटल्या जिविताचेर आनी आमकां वायट केला आसतले पूण त्या वायटाचे आमी आनी नियाळ करूं आमकां आनी नाका आयजाया 43:18 and 19 कितें सांगता ते वाचया सिस्टर आमी ओय बायबलाचे सवाचिता सिस्टर ओके आदल्या गोडितांचो आनीक उगडास करूं नाकात पुर्विल्ल्या काळाच्यो गोडण्यो मनांत हाडू नाकात पळयात एक नवे कर्तूत हांव करूंक वेता ते घडोवन येता दिसना तुमकां होय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता पडोंग जमनींतल्यान नदी वावोशी करता प्रेज गॉड सो देव आमकां सांगता आदल्या घोडिताचो आनी उगडास कोन्ना काय म्हणटा देवान आमकां नीट वाट कोत्ता पूण आमकां ती नीट वाटेन ते उजवाडा वाटेन आमकां चलपा नाका आम तेच ओल्ड मेमरीज तीच कॅसेट रिवायंड करून तेच घेवन जेजू आमगे पातकां आनी उगडास कोन्ना तो आमकां नई वाट आमकां तयार कोत्ता ती नई वाटेन आमी चलूंक गरज आमकां हेब्रेवांक बरयलेली चीट 10:17 वाचल्या जेजू आमकां सांगत उपरांत तो म्हणटा तांच्या पातकांचो आनी कोट्या कर्तुबांचो ह्या फुडें आनीक उगडास करचो ना जेजू कारका जेजू आमकां म्हणटा ते पातकां आमगे आनी उगडास म्हणजे व्हडली पातकां जायती पूण आमी आमकां वायट कोत्तले तेंगे कितें घेवन बसताय बारीक बारीक इस्कुटाचे सारखे भुरग्यां मद पासून आमगे भुरग्यां मद ते हेळोंक गेलो कोणी तो झगडी जाली ती पासून वर्सां उलोय नासतना म्हाका उगडास आहा आमची भुरगेपणांनी आमी भायर हेळो वयताली हुंय थिंग हेळपाक जे मायन अजून पासून तो लोक जाणटी जाली म्हातार जाली पूण भुरग्यांक केस्तां लागून उलोय नासतना चोय आमगे जिवीत कितें आनी सद्दां मिसा वयताय ओय फर्स्ट बाकाचे म्हाका उगडास आहा आमगे भुरगेपणा फर्स्ट बाकाचे कोणाकू सांग थिंग एक लेस दवरया म्हणटाली तो फर्स्ट प्लेस मंगेलो थिंग मागीर कोण रिजर्व कोत्ताली प्रेज गॉड सिस्टर रोमन्स 12:17 to 20 वाची कोणाकूच वायटान फारीक करी नाकात पूण सगल्या मनशांचे नोदरेक कितें बरतें तें करूंक सोदात घडटा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन जिवंक तुमचे कडे जाता तितलें करात मोगाच्यानो पेल्याची सूद घेवंक सोदी नाकात फारीकपण घेवपी देव आसा
पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, फारीकपण घेतलो तो हांव, दिवंक जाय ते दितलो तो हांव, उलयता तो सर्वेस्पर. Praise God. आनीकूय या ओके सांग फुडें. 20 वाचूं सान sister? वाचिला? होय, वाच. आनीकूय अशें बरयलेलें आसा, तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी, तानेला जाल्यार ताका पिवंक दी, कित्याक अशें करून तूं ताका आपल्या कोरण्याची लज बोगोशी करतलोय. 21 वायटाक तुजेर जोयत व्हरूंक दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारय. प्रेज गॉड. ब्युटिफुल. जेजू म्हणटा वायटाक जोयत व्हरूंक दिव नाका म्हणटा, पूण बरें कोणी कर. तुका कोण वायट करो, तू पिडापीड दिता तेज पासत माग, तुझे होबरू कोत्ता तेज पासत माग, तुझे नांव उबयता तेक तूं बरें कर, तुका त्रास दिता, तुका सोतायता, तुझे नांव उबयता, तुझे बोगलांट घाता, तूं तेक बरें कर. देवागे आशीर्वाद तुजेर परजळटलो, देवाची बेसांव सूत घेतलो देव, आमी सूत घेवपाक आमच्यान घेवपा जायना. Praise God. प्रेज गॉड. आणि हे आमी कोत्तो जाल्यार आमकां ल्हानविकायेची गरज, आमी हंबल जावपा जाय न्ही. होय. होय, जेन्ना तूं ल्हानवीक जाता तेदोना देव तुका वयर काडटा, जेन्ना तूं ल्हानवीक जाता तेदोना. प्रेज गॉड. Praise God. ओके, एक गोडणी सांगो. सांग. सिस्टर. ओके, एक गोड जायती तेंप जालें तरी एक गोडणी सांगोता. एक न्ही एक गांवां एक आवय रावताली, एक अस्तोरी रावताली, आनी एक तेगे भुरगो रावतालो. तो काय ती एक सावकारागे भाटा, कितें म्हणटाय तेका, भाटकार म्हणटाय काय सावकार म्हणटाय? भाडकार न्ही, भाटकार. भाटां रावताली. भाटा रावताय. भाटकारागे भाटा एक अस्तोरी आपल्यागे भुरग्याक घेवन रावता. मुंडकार आनी म्हणटाय ती- सिस्टर. ती मुणकार, तो भाटकार. ओय. मुणकार, ती मुणकार आणि ती तो भाटकार. ती होय. ती तेगे भाटा रावताय. ओके, आणि ही एकली आवय, ओके, सिंगल मादर. ती तेगे गो मोत्ता आणि ती आपल्या कोश्ट कोण हे भुरग्या वाडयता. ओके, आणि भुरग्या वाडयत म्हणटे कितें जाता, हो भाटकार ते येलोले दिसा सोतायता, येलोले दिसा ती सोतायता, सदां झगडी जाताय त्या भाटां. कित्याक सोतायता? कित्याक तेका जाय आसलोली त्या भाटान तूं भायर घालपा. ओके, आणि ते भाट तोच ती सुवात तो आनी एक व्हडली बिझनेसमॅना दिवपा सोदिता, आनी बिझनेसमॅना दिवपा सोदिता. कित्याक पूण ही बायल केशी भायर सरो सोदना, ती आपल्यागे मागण्याक वाचोता. एक दीस कितें जाता, तेगे भुरगो व्हडलो जाता, भाटकारालो एक भुरगो आसोता. तर दोगां एक दीस इतू व्हडली तेंगे घरां केस्तांव जाताय, भाटकारामध्ये आनी ते अस्तोरेमध्ये मुणकारामध्ये इतू व्हडली झगडी जाताय. तेंगी केस्तांव सारकी मोट्यार पडटाय सारकी. ओके, आनी मोट्यार पडटाय म्हणटकच कितें जाता, हो भाटकारागे चेडो पयशां फोर्सनी सारको पयशां नेट तो गुंडा हाडटा, आनी हे अस्तोरे गेले हेगे भुरग्या सुर्यानी तोपून मारता. ओके, आनी मागीर ती काडटानी त्या भुरग्या लागून ती हॉस्पिटलां वत्ताय. तेच टायमाची त्या भुरग्या रगत मेळना आनी हो भुरगो मोत्ता. हे अस्तोरे ती आतां भाटां रावता, पूण जायती व्हडली दूख ते भोगता, आपल्यागे एकलो भुरगो. पूण भाटकारान कितें केलें, गुंडा लायन तेगे चेड्या मारलो. कित्या लागून? भाटा लागून. ओके, मागीर पूण ती हे सगळी दूख भितरल्यान ती तेका काळजान तान त्या भाटकाराक ती बोगशिता, त्या चेड्याकूय बोगशिता आनी भाटकाराकूय ती बोगशिता. आनी हे होबरे ओरोस जाता म्हणल्यार हे भाटकारा गेलो चेड आसत न्ही, त्या चेड्या व्हडले एक्सिडेंट जाता, आनी हे एक्सिडेंटा ते भुरग्याक भाटकारागे चेड्या रगत जाय पडटा.
आनी जेन्ना हे वस्तोरे कळटा की ह्या भुरग्या आपल्यागे बाडकरागे चेड्या एक्सिडेंट जाला आनी तेका रोगता गरज म्हूण ही फाटी फुडें आनी पळयना ती हॉस्पिटलांत धांवता आनी हॉस्पिटलांत जायतो तेंगे गोच्ची शेजारी सगळीं हॉस्पिटलां आहाय आतां तर ते चयते आनी अजाप जाता अरे तूं हिंगा तो तुजो दुस्मान न्हय ते नांव घेता आनी जाताय तो तुजो दुस्मान आनी तूं हिंगा येयल्या ही कितें जबाब दिता एक क्रिस्तांव मनीस तो आतां तो जाता आनी त्या दोना हे मनशा ती जबाब दिता वायट कोत्तेल्या म्हणटा वायट कोत्तेल्याक बरें करून बऱ्यो कोडण्यो करून आनी भोगसूंक देव म्हाका शिकयता म्हणटा आनी आयज ह्या भुरग्याक रोगता गरज देखून हांव ह्या भुरग्याक आपल्यागे रोगत दिवपा येयली म्हणटा आनी त्या भुरग्याक ती आपल्यागे रोगत दिता आनी त्या भुरग्याक ती साल्वार कोत्ता किदूळ कोन्नी प्रेज जीसस त्या जाग्याचेर आमी आहलो जाल्यार कितें कोत्ता आहलोली मुगे चेड्या मान गायलो तेगेलो मोत जाल्यार मोनी म्हणटा आहलोली न्ही प्रेज गॉड तर आजून पासून तर आमी आजून पासून कोणा भोगशिना आसतो आहाय जाल्यार आयची दिसा हे सगळे आमी आमची न्हय फकत ते ट्रिमींग कोन्न पूण आमी मुळा सावन सगळी आमची भितरली वायट उडोवन आमी काडया जेसू आमकां आदार दितलो जेसू आमचे भितर जियेता जेन्ना तूं स्वत मानता हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड जेजू म्हजे भितर जियेता म्हूण तूं स्वत मानता पवित्र आत्मा म्हजे भितर जियेता हे सैताना कसलो अधिकार आसना तर आमी दुसऱ्या भोगसूं आमी राजी जाया एक नवें जिविता आमी हेंग मारया देवाचें उतर एफेसकारांक 4:32 वाचया आमी एकामेकांताय दोयाल मोवाल कालसाची जायात क्रिस्ता सोबेन देवान तुमकां भोगशिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक भोगसात जेजून आमकां भोगशिली तेची आमी नियाळ कर जेजून सगळे आमगे आख्खे पातकी जिवी जेजून खुर्साचे घेयले आमी कोत्ता आमी भोगसण दिताय ते कांयच न्ही जेजून आमचे पासून कितू केलें ते आमी नियाळ करया आनी आमकां वायट कोत्तेल्याक आमी भोगसणें दिया वायटान फारीक करूंक न्हय पूण वायटाचे बरी कोन्नी करून सैताना आमी बरी कोन्नी करून वायटाक आमी हारोवंक गरज प्रेज गॉड आनी जे कोण आमी आजून भोगसण दिन आसता आहाय जाल्यार आमी जेजूको मागे आमकां आदार दी म्हूण हे देवागे उतर आमकां हे वायटांतली आमकां सुटका दिता प्रेज गॉड जेजू कारका very beautiful my dear sister praise god म्हाका सारकें कितें पूण शेअर करपा जाय perfect teaching आयज कितें जालें I was ministering to someone पयले पाट उलयलें हांव ते बायले कडेन ओके एंड ती बायल आतां कितें राती हांव उलयलें तेन्ना आवाज बरो ग्रॉगी असो सो होली स्पिरीट वॉज टेलिंग मी टॉक टू हर सो पोतून कॉल केलो आनी हांवें प्रेयर बी केलें काल राती ओके प्रेयर केलें आनी वॉट एवर इज ब्लॉकिंग युअर दीस सगळें हें केलें प्रेयर केलें क्लियर केलें ओके आनी आयज म्हणलें हांव तुका उलयतां आयज स्क्रिप्चर बी सांगता कित्याक काल हांव कामाक सो आयज हांव सांगून म्हणलें आयज हांवें कॉल केलो 10:15 I called her till 12:15 I'm on the phone कळ्ळें 1.5 hours she's only talking about her health how good she was how talented she is what a big business girl she was everything perfect then I said and म्हाका उतर मेळना घालूंक कशें मेळना उतर घालूंक so I told her now चोय म्हाका म्हणलें आयकपा नाका तें उलयता आनी तूं म्हणलें आतां बंद जाव आतां म्हाका उलयन दी ना जाल्यार आमी थिंगा उत्तली कांय आउटकम ना सो तूं वोगो राव म्हणलें म्हाका उलयन दी ओके सो तूं उतर काडनाका
So I started telling her, and then कित जाल तुका म्हणले. So she had a stroke. She's not old, but she had a stroke. I don't know her. Now this is on the phone. So stroke जाल हुई आणि ती रोकडी बोरी झाली. And पूर्ण आता कित जाता. So आत ती बेडायली उठना. ती बेडारीच आहा. कित्या बेडार आहा तू? एकदम दुख जाता. So Holy Spirit म्हाका उगडास करपा लागलो. Forgiveness, unforgiveness. So she was talking about her own mother. She had 4 brothers and 1 sister. She's only one daughter, only daughter with 4 brothers. Mother didn't like because she was a daughter. She loved all her sons. So the unforgiveness. So I म्हणले, so you know, you must be having something, someone to forgive. कोणाको पण बॉक्सन दिवपा जाय. She got angry with me. She just blew up. And she said, sister, आपण ते एक्सपेक्ट कोण नाहलो तुका म्हणपा लागली. सो मातशें ती खुशाल ना जाली. ओके. हांवें म्हणलें चोय म्हणलें आमच्यान मागपा जायना न्ही देवा कडेन. सो देवाको आम मागपा जायना म्हणलें कित्याक देव दिता. देव म्हणटा आपण ऑलरेडी दिलां आनी तूं कित मागोता मुकोडे. So I reminded her about Mark 11:25. So she got really angry with me. And I said, look, just calm down. Just calm down. Shanti ge म्हणले. John 14:27 सांगितले काय. Shanti ge म्हण सांगितले. What wrong did I say now? The unforgiveness. And she started crying. I said, the unforgiveness tuka bother kotta. What if that unforgiveness tuk tras kot जाल्या ते? ते दुख जाती ते भोगसण दिन आसतो न्हू जायत त्रास जाताय मनशाक. ते भोगसण दिन आसतो त्रास जाताय जाल्यार कितको बरें जातले आनी तूं देवागे काम करपाक कितकोन वयतली. Believe me, she knew everything, word by word. आपणागे 100 बूक आहाय हुंय आपण नोट्स केले. कसो फायदो म्हणले नोट्स बरोवन. आपण सगळे देवागे उतर जाणो. कसो फायदो म्हणले ते उतर तुका लागना जाल्यार. So Maggie Zalia, it was long time for her. So I said, you know, either we close the conversation or we change the topic. Kit korpa jay tuka? I म्हणले, do you know, 2 around तुका फोनाचे उलयत म्हणले. आणि तू म्हाका तें सांगता, life and death is in the power of your tongue. तू उलयत तें दोतरांगी हें जालें मागीर हो सायड इफेक्ट जालो सांगत म्हणलें म्हाका आयकपा नाका. And then she started crying again. She said, sister, Holy Spirit spoke to you. म्हणपा लागली. मागीर आपणा एकोनी जायते अनफॉरगिवनेस आहा म्हणटा. पूण यू नो आपण एक टिचिंग आयकल म्हणटा. ते टिचिंग आयकल्या ते टिचिंग सांगत म्हणटा तुय काड जासा बोगशिल्या पुरो. हांवें सांगलें बोगसण म्हणल्यार कितें. हालीं तर तूं पोतून त्या मनशा चोयता तुका पोतून तो राग येता न्ही. तुवें तो राग काडलो ना. सो तूं तें बोगसण म्हणल्यार कितें तो मनीस तुका दिसती पडटा म्हणलें तुवें जॉयफुल जावपा जाय. यू मस्ट बी फ्रेंडली विथ दॅट पर्सन. ते ताका म्हणटाय बोगसण हे ना तें जायना म्हणटा. सो ते टिचिंग घेवन ती बोगसण घेवन घराको रावपा आहा पूण त्या मनशा चोवपा ती रेडी ना. माय गॉड, यू नो एक्झॅक्टली वॉट यू सेड. And I said, look, I don't think that's going to work. You just have to think about what we spoke today. सगळे उलयलें तेजे नियाड कोऱ्यान. एकू प्रॉब्लम, just one key. तुको आहा तें स्विच पेटोय, स्विचा हात लाय. You have the teaching of unforgiveness. You read that teaching, you listen to that teaching, and God will inspire. You know, Romans 5:5, God has already put that love in your heart. म्हणले तुही एफर्ट करपा नाका, देवागे एफर्ट घेवन तूं ताका बक्षितो म्हण हायलें. And I म्हणले, okay, after 1 week, after you read your teachings, then मागीर चोया, मागीर उलया म्हणले आमी. And it was exactly what he said. You know, you go to church, पयलीं बांकाचे बसताय. कसो फायदो ना. म्हाका सांगता तुगे कोण दुस्मान नाय काय न्ही. म्हणलें मुगे दुस्मान आसलोले म्हणलें आतां म्हाका तें उतर कन्विक्ट कोत म्हण सांगिल्लें. तूं कितें उलयता मुट्ट म्हणलें म्हाका तें उतर. तूं सारकें उलयत तें कोण ना म्हूण. सो हांव वचून म्हणलें देर इज नथिंग टू नॉट टू फॉरगिव इफ वी हॅव द लव ऑफ गॉड. बोगसुपा त्रास नाय म्हणलें आमी देवा मोग कोत्ताय जाल्यार. सो या ते भाशेन very beautiful teaching, Ephrem. It was so beautiful. Praise God. Sister, आमी तर इतू जायती देवस्पण आमी कोत्ताय, आमी प्रिचिंग दिताय आनी कितें सगळी कोत्ताय. पूण जोरी तर हांव भोगसण दिना
हांव अजून जेजू वळखना मुगे जेजू अजून हांवें वळखलो ना हांवें जर Correct. होरे जेजू वळखलोले जाल्यार हांव भोगसण दिता आसलोलें हांव बेश्टें वयल्यार बायबल वाचीत पारा वाचिता हांव दुसऱ्या Yeah, my प्रिचींग God. करता Yes. पयली सिस्टर आमगे जोण एकल्यागे घरा बियान जावपा जाय हे Yes. घरां जावपा जाय भोगसणे आमगे घर जायते साफ फावट कितें कर. जाता घरा आमगे भोगसण ना Praise God. ओ बायलां मदना भुरग्यां आवय मदना सासू सुना मदना भाव भयणा मदना आम दुसऱ्या फुल माळपा भोंवताय Praise भायल्यान God. भायल्यान आमी फुल माळटाय पूण घरा पयली पीस पयली भोगसण आमगे घरा बी आसपा जाय Praise God. Yes. जेन्ना तूं घरा भोगसण आसता तुका दुसऱ्या भोगसूं इजी जाता Yes. पयली आमगे घरा आम सुरवात केसो फायदो सगळो संसार जोडीत आनी तुजो आत्मो तुवें इबाडलो जाल्यार Yes. Correct. And you know, ते आमचे बापा म्हणटाय तांतू everything is in there. Everything. And आमी at this time on आमच्या बापा we are reflecting on that one, you know. आमच्या म्हणतो मुज्या म्हणना मुज्या बापा म्हणना जेजू कितकोन शिकयता आमच्या बापा सो आमी सगळीं त्या बापागी भुरगीं forgive us आमी भोगसण मागताय न्ही आमकां सगळें तो म्हणटा तो आमकां विचारता तुवें भोगशिला ताका सो भोगसणें आमचें so amazing isn't it तो आमगे सगळ्यांगे बाप praise God कितें आमी भोगशिता तशी आमची पातकां चुकलोल्यांक भोगशिता तशी आमची हांव चुकलोल्या भोगशिता हांव चुकलोल्या भोगशिता तशी म्हजी पातकां भोगोस न्ही आमची आमी चुकलोल्या भोगशिता तेदो न्हू ते सुने सासमाय म्हणना सासमाय सकाळ म्हणून सुने बोड मात ती मिसा यो म्हण सांगलो ना तिका भोगसून मिसा यो म्हण सांगिल्ल्या पूण ते मिसा सायेन आनी शिकयता सुनेक हे भाशेन जात न्ही सिस्टर आमगे जिवितां जाते जाता ये वयताय सगळी बायसोन मिसा वयताय आमी थिंगसान येतरी पतोन स्टार्ट तेच Oh, praise Jesus. आमगे आनी कितें बरें टिचिंग माय डियर सिस्टर चलदात सारको praise God पवित्र आत्म्यान सारको घेतलो कंट्रोल yes जेजू कारका आमगे कोण टेस्टिमनी हाय आनीकू Yes, sister. आहा रे What sister? ओय सांग मरे Sister. John 14:26. फातिमा गालबाय yeah. English the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. कोंकणी वाच्या रे Okay. Will teach you कोंकणी and वाचून नाही ना ट्रोनिको जायना रे वाचपाकू जात असते. हा वाच एंचो आहा जरा असं. एंचो आहा बाबा स्क्रीनाचे 1 minute, sister. Okay, we explain the jaga wachita. पूण बाप मोजे नावी तुमकां धाडटलो तो शारांती मुनगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सगळे सांगलां तें सगळो तुमच्या मनान हाडटलो. Praise God. Yeah, okay. Sister 23 म्हाका हांवें एक फॉर्म बोलले एप्लिकेशन बोलले ऑनलायन एक कोर्स करपा 23 बोलले 24th 25th काल लास्ट जालेलो आनी हांव कांय शिकलो ना बेश्टो गेलो हें केलें कांय शिकोना बेश्टे वाचीत 2 पॉयंट नोट आहले ते वाचिले आनी हांव गेलो आनी हांव होली स्पिरिटाक मागत रावलो यू विल दिस स्क्रिप्ट हांव वाचीत म्हणत रावलो इवन बसी वयता आसतना न्हिदत आसतना उठत आसतना सगळो वाचले आनी कांय ना हांव कामाक गेलो राती कडेन राती गेलो आनी हांव मागीर मातशें न्हिदलो इकरां उठलो आनी मागीर हें आन्सर करपाक गेलो असेसमेंट आहलेलो
सो तांकां ते आन्सर करपाक थिंग जायते भुरगे शिबिरान 3 दीस आसलो तो सो काल हांव गेलो तेन्ना कांय शिकोना नाव स्क्रिप्ट मिस अंजला म्हणून लागले ते मातशें नोट चोय म्हणून नोट चोवपाक गरज ना स्क्रिप्ट म्हणीत गेलो बासी वयता आसतना थिंग दिगून वेटिंग मुगे टर्न येतरी हांव गेलो आनी दोड बंद केलो होली स्पिरिटाक मागयलें दिसता म्हाका सगळें तूं हें करतलो आनी तुजे बी म्हाका ही क्लास ऑलरेडी म्हाका मेळ्ळी म्हण आनी आन्सर सगळे वर्ड बाय वर्ड हें होली स्पिरिटान दाखयलें कितें करपाचें कितें म्हाका कंप्युटर नॉलेज तितून आसलें इवन दॅट ऑल्सो होली स्पिरिट टॉट मी एवरीथिंग वेर टू गो which to go and today morning I got a call from that I got admission in that for that course. Praise God. Praise God. Because Tony तुगे mind हाती जेजू गे मरे बाबा. Oh sister. Mind of Christ. ओय आणि तुझ भितो हा तो भायर हा जावन चोड मोला दीक. आणि आता म्हाका मेल येयलो मुगे फोटो धाड आनी थोडे डॉक्युमेंट सबमिट कर म्हण आयडी कर. Yes. So when the Holy Spirit is inside of you, oh पवित्र आत्मा हा न्ही तुझ भितरी. सांगपा म्हळ्यार सिस्टर हांव कांयच नाही नाहलो कितें नाही नाहलो. Praise God. Don't say like that. You know everything. In Jesus' everything, name. but the help of Holy Spirit Holy Spirit taught me everything and everything. I got these things. Amen. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. All glory and honor to our Most High God. Thank you, Jesus. You're highly favored child of God, Tony. Absolutely. Praise Amen. God. Amen. Okay, ani kona ha? Praise Jesus. Hare, praise God. So, testimony. Praise Jesus. So Praise nice Jesus. to hear you, Brigida. Yeah, I miss Jesus. class, sister. Praise Jesus. Praise Jesus. Sang Baba sang. Sister, I praise and I thank God to giving me the good news today. So my visa is going to come after 2 weeks. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. See, Thank you, Brigida, Jesus. God, you know, it is God's plan. God's plan for you is always high, Yes. always to prosper you, right? And God is planting you. Sometimes you think, oh, what am I doing here? How do I do this? Wherever God is planting you, that is for His purpose, for His glory, because God wants to use you. Yes, praise Jesus. God, praise God. Everything, whatever you know, you put I got it, the use call, it for sister. God's kingdom. Yes. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Praise God. Okay, so ani kon ha? Amge avila closing prayer kut bay. Sister, आमगे testimony हा. अरे सांग मुको. सिस्टर आत एक वीक साल आसतलो हांव कुटोर वयतालें बायक घेवन गेलें हांव कुटोर बरे भाशेन गेलें येता आसतना केबला वायर तुटलो आसलोलो रस्त्याचेर आनी हांव सायडीनूच आमचे सायडीनूच म्हणजे मोदें आसलो मुस्ता केबला वायर म्हण हांव सारकें चलयतालें मोदें केबला वायर बायकीक घुसपलें आनी बायकू घेवन हांव पडलें सिस्टर बायक पडली मागीर हांव पडलें पूण म्हाका कांय जावं ना सिस्टर जेजू आर्गां दिता Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. So इला है Psalm 91. 1,000 may fall, 1,000 लोग तू साइडी पडटलो 10,000 लोग कुशीन पडटलो पण तू कांयच जावपा ना. Thanks, Aichan. Praise ओय God. देवान अंज बडव्यान धाडले तुक तागे ताळटाचे वयर धरपाक तुक जायना जावपाक वय ना अविला. होय सिस्टर कांय जावं ना म्हाका बिस्त एश कोन दूख जाली पूण बर जालें रोखडें. वय Praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. So कोरिया मगो दिनवासनीचे मागणे हा सिस्टर प्रेयर कोत मगो अभी. Sister Maria. Praise Jesus, Priscilla.
Praise Jesus. Praise Jesus, sister. Actually, our bike solo ithane just Ah. stopped by. Just stopped by because सगळे teaching आयकपा मेळना but Bhogsonnem वयर आयकलो हांवें. आनी Bhogsonnem आम गरजेचें जाणा. Bhogsonnem जेन्ना आमी दिनाय तेन्ना आमची जिवितां blessing flow जायनाय. हांवें म्हगे जिवितां जायत अणभवलां हांवें Bhogsonnem दिना कित जाता तें. So Bhogsonnem गरजेचें. Praise Jesus. Yeah, thank you, Jesus. And thank you for joining, Priscilla. Praise Jesus. Praise Jesus, sister. Praise Jesus. Thank you, Jesus, Baba. Okay, bye, Avila. सिस्टर बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. मोगाला बापा, हे वेळा खातीर आमी हांगा सोगलीं हाजी जालोलीं भाव भयणी तुका आर्गां दिनवास दिता. बापा, आयज आमची भयण एफ्रेम देवाची उतराची आमकां बरे भाशेन समजोणी दिल्या आनी आमी तुज्या एक पवित्र उतरां आमी दिसा दिसपोटी उच्चारूंक आनी बरे भाशेन समजून आमी आमच्या जिवितान अणभव तूंच आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर बापा. सगळें तुजें एक बरेपण आमच्या जिवितान आमकां तुवें फावो केल्ले पासत तुका आर्गां जेजू. जेजू, तूंच आमचो बोल, आदार आनी भरवंसो. आनी हांव हें मागणें कोत्तां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं.